नमस्कार. आयज गोंय कर्नाटकांत पावलां, कर्नाटक गोंयांत पावलां आनी कर्नाटक म्हणटा आसतना खेळीतपणान उडपी मंगळूर ह्या वाठारांत पावलां आनी उडपी मंगळूरचो वाठार आयज गोंयांत आयला. गोंयकार आनी मंगळूरकार अर्थात मंगळूरचे कोंकणी भाव हांचें नातें आयज कालचें न्ही, तें कितलींशींच वर्सां चलत आयलां. एक सादी देख जर दिवपाची जायत जाल्यार 1975 वर्साक मंगळूर शारांत कोंकणी संमेलन भरिल्लें आनी त्या वेळावेले तरणाटे गोंयशाहीर उल्हास बुयांव हांकां एक गीत गावपाची थंयच्या लोकांनी मागणी केल्ली आनी तांणी थंयच रावन मंगळूराक त्याच रातीक गीत बरयल्लें जें दुसऱ्या दिसाक संमेलनाच्या सांस्कृतीक कार्यावळींत सादर जाल्लें आनी त्या गिताक त्या दिसाक पयलेच खेपेक गावन लेगीत 7-8 फावटी वन्स मोर मेळिल्लो. तें गीत आशिल्लें मंगळूराच्या शारांत एक चेडूं देखिलां आनी त्या गिताच्या निमाणे कडेन आशिल्लें जो भावार्थ आशिल्लो तो गोंयकार आनी मंगळूरकार एकठांय येवया आनी एक संवसार घडोवया. कोंकणीचो संवसार जर आमी घडयतले जाल्यार गोंय आनी मंगळूर एकठांय येवपाक जाय. व्यक्ती म्हणून आमी एकठांय येतातच, पूण आयज 2 संस्था एकठांय आयल्यात. आयजच न्ही, फाटली कितलींशींच वर्सां त्यो हातांत हात घालून वावुरतात आनी त्यो म्हणल्यार कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आनी कविता ट्रस्ट मंगळूर. कोंकणी भाशा मंडळ 1962 वर्साक स्थापन जाल्ली गोंयच्या मुक्ती उपरांत आनी फाटलीं 60 वर्सां सातत्यान ही कोंकणीच्या वेगळ्या वेगळ्या वावरा खातीर वावरत आसा. कविता ट्रस्ट मंगळूरांत जरी स्थापन जाल्ली आसली जाल्यार पुराय कोंकणी विश्व आपल्या कार्याची एरिया म्हणून करून कविता ट्रस्ट खेरीतपणान कवितेच्या मळाचेर कवितेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर वावुरता. आज ह्यो दोनूय संस्था मंगळूरचे आमचे कोंकणी भाव आनी जांणी कोंकणी विश्वा भितर एक वेगळी वळख घडयल्या कवितेच्या प्रांतां भितर, अशे HM पेर्नाल हांच्या कवितांचेर, तांच्या काव्य समिक्षेचेर आयज आमी हांगा चर्चा करपा खातीर जमल्यात. हांव तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार दिता. आमचे मदीं आसात ज्येश्ठ कोंकणी लेखक संघटक ॲडवोकेट उदय भेंब्रे, त्याच प्रमाणे ज्ञानपीठकार दामोदर भाई मावजो, त्याच प्रमाणे स्वता कवी HM पेर्नाल, किशोरबाब, अन्वेशाबाई आनी तुमी सगळे. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवपाची जपसालदारकी हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेशाबाई सिंगबाळाचेर सोंपयतां. देव बरें करूं बाई. कांय वर्सां फाटीं मंगळूराक जे आमी आमचें काळीज शेणून आयिल्ली तें आयजूय काळीज थंयच शेणलां कशें दिसता आनी आयज ह्या वेळार तो मोग, ती खोस उक्तावपाची परत एक फावट संद मेळटा. ह्या वेळार हांव तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार दिता. आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष ज्येश्ठ कोंकणी साहित्यीक आनी ज्येश्ठ कोंकणी फुडारी उदयबाब भेंब्रे. आयज ह्या कार्यावळींत मूळ स्वर उलोवप करपी ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो आमचे भाई, लेखक HM पेर्नाल, कविता ट्रस्टाचे अध्यक्ष किशोरबाब बारपूर, सभाघरांत हजर आशिल्ले कविता ट्रस्टाचे हेर सगळे ट्रस्टी, कोंकणी भाशा मंडळाचे सगळे वांगडी, लेखक इश्ट आनी रसीक साहित्य मोगेनो. कांय 2-3 दीस फाटीं मेल्वीन बाब जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना ते आमकां सांगताले की 87-88च्या दशकांत ते गोंयांत आयिल्ले आनी कोंकणी भाशा मंडळाचो तांकां पुरस्कार मेळिल्लो. ते आयले गोंयांत, पुरस्कार घेतले आनी परत गेले. त्या 80च्या दशकांत त्या तरणाट्या मेल्वीन बाबान तेन्ना चाफ्रा दिकोस्ता आनी कोंकणीच्या हेर साहित्यिकां वांगडा, कोंकणीच्या हेर वावुरप्यां वांगडा मंगळूराक जो वावर केलो आनी ताचे उपरांत चाफ्रा बाब जावं नाजाल्यार बस्ती माम जावं ह्या म्हालगड्यांनी आनी उपरांत मेल्वीन बाबान जो वावर केलो तातूंतल्यान गोंय आनी मंगळूराचें नातें घट्ट जायत आसा आनी आमच्या सारक्या तरणाट्यांक तें नातें आनीक घट्ट करपाची संद मेळटा हाची म्हाका खूब खोस आसा. कांय वर्सां आदीं जेन्ना चेतन बाब आचार्य कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना मेल्वीन बाबान चेतन बाबाक फोन केलो आनी कविता ट्रस्टाच्या वतीन जे कविता फेस्टिवल जाता, जी कविता सांगपाची सर्त जाता, त्या सर्तीच्यो मुळाव्यो फेरयो गोंयांत घडोवन हाडपाचो हावेस व्यक्त केलो. चेतन बाबान तांकां रोखडोच हयकार दिलो आनी थंयच्यान एक नवीन नातें कोंकणी भाशा मंडळ आनी कविता ट्रस्ट खेरीतपणान हांव म्हणन गोंय आनी मंगळूराचें परत सुरू जालें. ताचे उपरांत कितलींशींच वर्सां ह्या कविता फेस्टिवलाच्यो मुळाव्यो फेरयो गोंयांत घडत आसा आनी मागीर आमी कविता फेस्टिवलूच गोंयांत घडोवन हाडपाचो हावेस उक्तायलो आनी कविता ट्रस्टान आमकां हयकार दिवन तें कविता फेस्टिवलूय कांय वर्सां फाटीं गोंयांत घडोवन आयलें. हें नातें अदीक आनी अदीक घट्ट जायत आसा आनी तें मुखारूय अशेंच घट्ट जायत रावतलें हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. कविता ट्रस्ट म्हळ्यार कवितेच्या आनी कोंकणीच्या ध्यासान पेटिल्ली एक संस्था. आमकां खुबदां दिसता की कविता म्हळ्यार खूब सोंपो प्रकार, कमी उतरांनी बरोवप म्हणटकर कोणी
सहज कविता बरोवंक शकता, कविता रचपाक शकता, पूण म्हाका दिसता कवितेच्या इतलो कठीण प्रकार खंयचो आसपाक शकना. आनी ह्या कवितेचें आस्वादन, ह्या कवितेची खोस कशी घेवची हें कविता ट्रस्टा कडल्यान शिकचें. कविता फेस्टिवल जावं किंवा कविता फेस्टिवलान आमी कविता ट्रस्टाच्या कविता सर्तीन एक वेगळो पावंडो गाठपाची आतां सुरवात केल्या. काल गोंयांत मडगांवां ताची सुरवात जाली. भिरी भिरी पावस नांवान एक रियलिटी शो आनी घडये म्हाका दिसता संवसारांतलो पयलो कोंकणी कवितेच्या मळार आशिल्लो रियलिटी शो हो आसतलो, जाची सुरवात मंगळुराक तांणी केल्या. मंगळुराक ताचें ऑडिशन जालें आनी काल मडगांव ताचें ऑडिशन जालें आनी ताची वर्ल्ड ह्या TV चॅनलाचेर आमकां रोखडेंच तें पळोवंक मेळटलें. अशा तरेचे प्रयोग करपी कविता ट्रस्ट आमकां खूब खोस जाता की तांच्या सांगातान आमकां हो वावर करपाक मेळटा. आयज H.M. पेर्नाल हांचें पुस्तक हांगा परत एक फावट उजवाडाक येतलें आनी तांचे विचार आयकुपाची संद आमकां मेळटा. कांय वर्सां फाटीं मंगळुराक कविता फेस्टिवलाकूच H.M. पेर्नाल हांकां आयकुपाची संद म्हाका आनी म्हज्या सांगातान हेर गोंयकारांक मेळिल्ली. आनी तेन्ना तांच्या स्पश्ट व्यक्तीपणान, तांच्या सडेतोड विचारांची आमकां झलक मेळिल्ली आनी आमी तांच्या मोगान पडिल्ले. आज परत एक फावट तांकां आयकूंक मेळटलें हाची खूब खोस आसा. हांव तांकांय खेरीतपणान आज येवकार दिता. इश्टानो, माचयेर जी दोन प्रेरणास्थानां बसल्यात, उदय बाब आनी भाई, तांणी फक्त कोंकणी साहित्य व्हड केलें ना जाल्यार कोंकणी समाज व्हड करपाचें खूब मोठें काम केलें. तांणीच मारिल्ल्या पुलाक लागून गोंय आनी मंगळूर जावं वा संवसारभराचो कोंकणी मनीस एकठांय आयलो आनी आयजूय एकठांय येता. आयज तंत्रगिन्यानाच्या आदारान आमी नवे पूल बांदतात. काल खूब खोशेची गजाल आमच्या कानार पडल्या. गुगलान कोंकणी भाशेचो समावेश जाला आनी रोखडेच गुगल सारक्या खूब वैश्वीक पातळेवयल्या माध्यमान आमकां आमची कोंकणी भास पळोवपाक मेळटली. ह्या समयार तुमकां सगळ्यांक येवकार दितना अशा तरेचे नवीन नवीन पूल आमकां सदांच बांदपाक मेळूं आनी कोंकणी खातीर वावर करत रावपाक मेळूं इतलीच आस्त बाळगिता. सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. देव बरें करूं. वेशाबाई, उदय बाब आसत, भाई मावजो आसत, तानाजी बाब आसत जो आयज आमचे मदीं ना, अशा लोकांनी जे मंगळूर आनी गोंया मदीं पूल बांदल्यात, त्या पुला वयल्यान कितल्योश्योच पिळग्यो येत वचत रावतल्यो हाची आमकां खात्री आसा. आमकां अभिमान आसा की मनोहरराय सरदेसायचीं गितां जितलीं गोंयांत लोकप्रिय ना ताचे परस चड ती मंगळुरांत आसात. चाफराच्यो कविता जितल्यो मंगळुरांत लोकप्रिय ना ताचे परस चड त्यो गोंयांत आसात. हें आमचें मोठेपण, हें तिगोवन दवरप हें म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून अशे तरेच्यो कार्यावळी हांव मागतां बाब विली हाचे कडेन तांणी उदय बाबांक फुलांनी येवकार दिवचो. त्याच प्रमाणे आयच्या कार्यावळीक मूळ स्वर उलोवप करपी ज्ञानपीठकार भाई मावजो हांकां फुलांचो येवकार. त्याच प्रमाणे आमचो H.M. कांय जाणांक पुराय नांवान वळखप शक्यच नासता आनी ताची वळखच नासता. हेनरी मेंडोन्सा म्हळ्यार कोण वळखुची ना, पूण H.M. पेर्नाल म्हळ्यार रोखडेंच वळखताले. आनी ताजे आनी म्हजे मदीं तेंच कॉमन आसा, आमी दोगूय जाण H.M. तो कोंकणी मुवमेंटाचो, हांव ह्या स्कुलाचो. हांव मागतां किशोर बाब बारकर हांचे कडेन तांणी प्रास्तावीक उलोवप करचें. समीक्षा संवाद कार्याक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत. कोंकणी कविता शिकोवंक, बरोवंक आनी समजून घेवंक गरजेचो भावार घडचो ह्या आमच्या यकीन शेवट सवें नोंदायीत कविता ट्रस्टाच्या आमच्या वावराक 16 वर्सां मिकवातात. तर आमचो वावर ताचे वरवीं पयलोच केंद्र साहित्य अकादेमी विजेत आमच्या ट्रस्टाचो स्थापक अध्यक्ष कवी मेलविनाच्या मुखेलपणान दुबयांत जायत्या वर्सां पयलोच सुरवात केलो. ट्रस्टाचो वावर सुरू जावन ह्या वर्साच्या जुलय म्हयन्यांत 20 वर्सां जातात. तर ही ट्रस्ट रिजिस्टर्ड संस्थो जावन जून म्हयन्यांत 16 वर्सां पुर्ती जाता. फाटल्या कांय वर्सांनी कोंकणी कविता सगळ्यांत पावोवचे प्रयत्न जावन कविता पब्लिकेशन्स आनी कवितेची आनी हेर पुस्तकां आनी CD आमी परगटल्यात. आमी परगटल्या सर्ताव बुकांक कोंकणी साहित्य अकादेमी, मणिपाल TMA पै पुस्तक पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय तशेंच विमलाबाई स्मारक पुस्तक पुरस्कारांत असले
जायते पुरस्कार सोदून आयल्यात ते आमी परगडच्या बुकाच्या कालेतीची गवाय जातात म्हणून म्हाका अभिमान भोगता. सुमार 200 कविता लागपी कार्य फाटल्या वर्सांनी वेगवेगळ्या जाग्यांनी सादर केल्यात. आमी चलोवच्या konkanipoetry.com या कविता.com जाळी जाग्यार 2,500 लागीं कोंकणी कविता आनी 1,000 परस चड कविता आनी विमर्शक लेखनां वाचूं येता. आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर 500 लागीं कोंकणी कवितेचे व्हिडिओ पळोवं येता. येदोळ पर्यंत सुमार 14 विंचणार कवींक मतायस कोंकणी कुटाम कविता पुरस्कार फावो केला. फाटल्या दिसांनी कोंकणी कवितेच्या उदरगते खातीर वावुरपी कविता ट्रस्टान मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत ह्या वर्साचें कविता फेस्त आयोजन केल्लें. ह्या फेस्तांत हर वर्सा वरी ह्या वर्साय भुरगीं युवजनां आनी वडांतावन कविता वाचन सर्त आसा केल्लो. ह्या वाचन सर्ताक गोंयांतावन बाय ग्वादलूप डायस आनी बाब अनंत अग्नी परीक्षक म्हूण हजर आसले. सर्ते उपरांत परीक्षका तर्फेन उलयल्ल्या अनंत अग्नी हांच्या एका उतरान म्हजें गोमन ओडून धरलें. अनंतान म्हणलें, ह्या सर्तेन गोंयच्या भुरग्यांनी मंगळुरी कवीच्यो कविता वाचन करूंक जाय आनी मंगळूरच्या भुरग्यांनी गोंयच्या कवीच्यो कविता वाचन करूंक जाय आसल्यो. अशें जाल्लें जाल्यार एका तराचें एक्सचेंज घडून येतें आनी कोंकणी कवितेचें बरें जातें. आतां कोंकणी कवितेचें बरें जावचेंच म्हणले खातीर फाटल्या इतल्या वर्सांतावन कविता ट्रस्ट वावुरता. कविता ट्रस्टाची दिश्ट आमचे स्थापक कवी मेल्विन रॉड्रिगेसाच्या कवितेंतल्या दिश्टी परी विश्वरुपी. कोंकणी कवितेच्या माळार गोंयांत आनी कर्नाटकांत विश्वरुपी दिश्ट आपणावचें एक प्रयत्न खंयच्याय एका कवीन केल्लें आसा तर तें कविता ट्रस्टाचो स्थापक अध्यक्ष कवी मेल्विन रॉड्रिगेसान म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. ताच्या प्रकृतीचो पास कविता पुंजाक मुखावयलें उतर बरयल्ल्या बाब पुंडलीक नायकान हें 2008 ह्या वर्सांत सांगलें आसा. कवीच्या रुपार तो म्हळ्यार आमच्या ट्रस्टाचो स्थापक कवी मेल्विन रॉड्रिगेस एक विश्व नागरीक जाता आनी विश्वांतल्या प्रश्ना कडेन आपणाक जोडून घेता. आतां हे उल्लेख हांगासर हांव कित्याक करून आसा म्हळ्यार ज्या ट्रस्टाच्या स्थापकाची दिश्ट विश्व नागरीक आसा ताणें स्थापन केल्ल्या कविता ट्रस्टान एक्सचेंज प्रोसेसाक वर्सां आदीं चालन दिल्लें आसा. दीस इज व्हेरी क्लियर. तुमकां हांगासर आनीकय थोडे दाखले दिता. आमची कोंकणी पोएट्री वेबसायट आसा तातूंत गोंय मुळाच्या कवीचे कविता कन्नडा लिपयेंत आनी कर्नाटका मुळाच्या कवितेची कविता देवनागरी लिपयेंत अशें एक्सचेंज प्रॉपर इंट्रोडक्शन बरोवनच ती आमी फायज करता. ही प्रथा वेबसायट सुरू जाल्ल्या पासून चालू आसा. दर वर्सा आमी कविता ट्रस्टाच्या कविता सादर सर्त घेवन कशें कर्नाटकाच्या कोनशांत वेता तशें गोंयच्या कोनशाकी वेता, मुंबय सयत वेता. कोंकणी भाशा मंडळाच्या सहयोगान गोंयांत आमी कविता फेस्त गौजेन मनायिल्लें आसा. मंगळुरांत नेत्रावती जुवारी युवा कवी गोश्टी मांडून हाडिल्ली आसा. त्या कवी गोश्टींती गोंय आनी मंगळूरच्या युवा कवींनी उर्बेन वांटो घेतलो आसा. कविता ट्रस्टाचे हर बूक कन्नडा आनी देवनागरी दोनूय लिपींनी प्रगट जातात. ह्या ट्रस्टाचो अध्यक्ष जावन आसा हांवें आदल्या वर्सा आमच्या भाय मावजोचो बूक जीव दिवया चाय पिवं कन्नडान भाशांतर करून आज कन्नडा वाचप्यां मदें आमच्या बायन धूम मचायला. आतां हांव हांगासर हे सर दाखले दिवन कितें सांगूंक सोदतां म्हळ्यार एक खासगी संस्था आसतुनी कविता ट्रस्ट आपल्या एक्सचेंज प्रोसेसान फाटी उरोंक ना. आज आमी ह्या एक्सचेंज प्रोसेसाचो एक पावंडो पार करून आयल्या आनी आज आमी जें पावल काडून आसा तें कविता ट्रस्टाच्या एक्सचेंज प्रोसेसाचें नॅक्स्ट लेवल म्हळ्यार दुसरो पावंडो. कविता ट्रस्टाचें मिसांव अशें आसा. तुमकां हें आमच्या वेबसायटीर वाचूंक मेळटा. कोंकणी कविता बरोवंक शिकोवंक आनी समजून घेवंक गरज आसचो बोवार आमी निर्माण करतले. कोंकणी कवितेचो साहित्यीक पावंडो बळवंत करूंक आनी उंचायेक पावोवंक पेचाडटले आनी ते दिशेन कोंकणी कवितेक तशें कवीक आंतरराष्ट्रीय भाशेंतल्या साहित्याक आनी साहित्यीक मेळचे मर्यादा तसलो मान मेळ अशें करतले. हांगासर 3 गजाली आसात म्हळ्यार 3 पावंडे. पयली गजाल कोंकणी कविता बरोवंक शिकोवंक आनी समजून घेवंक गरज आसचो बोवार निर्माण करचो. हो जावन आसलो आमचो पयलो पावंडो आनी हो पावंडो कविता बरोवची सर्त कविता वाचन आनी सादरीकरण सर्त मांडून हाडून आज कार्यगत जाला. आज कर्नाटका आनी गोंयांत हजारांनी भुरगीं तरणाटी आनी व्हडां कविता शिकचें बरोवचें आनी समजून घेवचे प्रयत्न करूंक पावल्यात. कविता शिकून ती समजून घेतल्या शिवाय ती परिणामकारी रितीन सादर करूंक जायना हें आमच्या उगडासांत आसूं. आतां येता दुसरो पावंडो. कोंकणी कवितेचो पावंडो बळवंत करूंक आनी उंचायेक पावोवंक पेचाडचें. हो पावंडो
इल्लो त्रासदायक पावंडो देखून आमी चिंतून ह्या पावंड्याक पेचाडचें म्हूण सांगलां. पेचाडचें म्हळ्यार स्ट्रगल करचें. हो पावंडो उतरोवचो पयल्या पावंड्या तितलें सोंपें ना, कारण ह्या पावंड्यांत कवितेचेर नियाळ आलोचन आनी समिक्षा करचें पडटा. वेगवेगळ्या प्रदेशांनी आनी कोंकणीच्या साहित्य विश्वांत विस्तारलेल्या कोंकणी कवितेची तौलनीक अध्ययन करचें पडटा. हे खातीर जायतें वाचप करचें पडटा, प्रबंध बरयचे पडटात, विचार मांडपाचे पडटात. बरयल्ले प्रबंध, केल्लीं अध्ययनां आनी मांडले विचार बुका रुपार वा हेर माध्यमां रुपार परगट करचे पडटा. मांडलेल्या विचारांचेर भासाभास संवाद चलयचे पडटा. तवळ वचून आमकां आमच्या कवितेचो पावंडो समजता. हेर भारतीय भासाच्या तुलनांत कोंकणी कविता खंयच्या पावंड्यार उबी आसा म्हणल्याची जाणीव प्राप्त जाता. आनी एक फावटी आमचें बरप खंयच्या पावंड्यार उबें आसा म्हणले जाणीव आमकां प्राप्त जाल्यार कोंकणी कवितेच्या मळार उंचायेक पावंक सलीस जातलें हो म्हजो विश्वास. आज ह्या समिक्षा संवाद ह्या कार्यक्रमा रुपार आमच्या कविता ट्रस्ट मिसावाच्या दुसऱ्या पावंड्याक हांगासर गोंयांत कोंकणी भाशेच्या मूळपिठांत विद्युतपणी चालन दिते आसा. कविता ट्रस्टाच्या हर बऱ्या कामाक सांगात दिल्ले बरी कोंकणी भाशा मंडळ आमकां आजूय सांगात दिते आसा. कविता ट्रस्टान कोंकणी काव्यें रुपां आनी रुपकां प्रकट केल्लो आदल्या वर्सा. खरें म्हणचे तर हो बूक हांगासर उक्तावण करीचे म्हण आमी दोन फावटी पेचाडले आसा. कोरोनान सोडूंक ना. ह्या मध्ये कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो 2021 ह्या वर्साचो उत्तीम पुस्तक ह्या बुकाक फावो जालो. हांगासर हजर आसच्या तुमकां ह्या बुकाच्या बरयणाऱ्याची वळख आसतलीच. H.M. कर्नाल तो एक कवी वय, काणयागारी वय. 2006 ह्या वर्सा ताका आंतरराष्ट्रीय मट्टार 10 वर्साचो कवी म्हूण पुरस्कार प्राप्त जाला. 2018 वर्सा ताच्या बीग आनी बिगात काणयां बुकाक श्रीमती विमलाबाई पै विश्व कोंकणी पुस्तक पुरस्कार फावो जाला. आतां कविता आनी कथा बरोवचे सोडून तो समिक्षे कडेन घुंवला. कोंकणी काव्यें रुपां आनी रुपकां ताच्या समिक्षा प्रबंधाचो पुस्तक. आतां हे कविता बरोवचें, कथा बरोवचें, समिक्षा हें सगळें H.M. पार्ट टायम बिझनेस. ताची पुस्तकां विकून गेल्यार पुस्तकांक पुरस्कार मेळ्ळ्यार ताका पार्ट टायम इनकम. H.M. मेन बिझनेस पत्रकारिका. किटाळ.com म्हणल्या नांवार फाटल्या 11 वर्सां पासून तो एक वेबसायट किटाळ चलोवन आसा. 2013 पासून आरसो म्हणल्या नांवार पत्र चलयता. प्रगल्भीत कवी विल्सन कटील ह्या पत्राचो संपादक. आपली पत्रां चलोवचें सांगता हेर माध्यमांक स्ट्रिंजर जावन तो काम करता. म्हजी आनी H.M. वळख कांय 35 वर्सां आदली म्हणयात. हांव मंगळुरांत शिकतना तो शिरवांत कॉमर्स शिकतालो. कॉलेजीच्या दिसां पासून तो कम्युनिस्ट मनस्थितीचो. खंयच्याय विचारांत सत ना म्हूण दिसल्यार मागीर तो सुरू जाता. उलोवंक सुरू केल्यार क्लियर कट, एक मार्क 2 तुकडा. कोंकणी कविता एक क्लियर कट आसूंक जाय. कवीन ताच्या कवितेंत स्वताची पाठ घेवंकच जाय म्हूण तो हटाक पडटा. देखून आतांय ताका मंगळुरांत इश्टा परस चड दुस्मान आसात. ताका आसचे मेजून 4 या 5 इश्टांनी ते ताची पाठ सोडिनात. खंय गेल्यारय ताका सांबाळटात. आयच्या कार्याकी मंगळूरतोन गाडी करून ताच्या सांगता गोंया आयल्या. H.M. खरी वळख जायचे तर ताच्या पत्रांची नांवां पळयचे. एक किटाळ फायर आनी दुसरें आरसो मिरर. आनी हो पुष्पा वेनो सिनेमांतले हिरो बरी. फ्लावर समजाल्यार फायर, फायर समजाल्यार फ्लावर. आसूं समाजाक असले थोडे पिशे मनीस जाय. आतां H.M. पुस्तक कोंकणी काव्यें रुपां आनी रुपकां कविता ट्रस्टान कित्याक प्रगट केल्या म्हळ्यार ह्या पुस्तकांत फकत कवितेचेर बरयल्ले तुलनात्मक अध्ययनात्मक समिक्षा प्रबंध आसा. ह्या पुस्तकांत H.M. मंगळूर, गोंय, महाराष्ट्र म्हूण प्रांतभेद करिनासतना प्रातिनिधीक स्वरुपार सगळ्या प्रदेशांतल्या कोंकणी कवीचें आधुनीक काव्यें घेवन तांच्या काव्यांतलीं रुपां घेवन खोलायेचें तौलनीक अध्ययन केलां आनी आपले विचार मांडल्यात. ज्येश्ठ कवी रवी पंडीत, चाफ्रा दे कोस्ता, J.B. मोरायस, अरुण साकर दांडे, विल्फेरे बिंबस, मेल्विन रॉड्रिगस, शकुंतला किनी, स्मिता शेणै, नूतन साकर दांडे, राजश्री शैर, रजय पवार, विल्सन कटील, अँड्रू एल डिकुन्ना, अँटनी बारकूर, गुरू बाळिगा अशें खुबश्या कवींच्यो कविता प्रातिनिधीक जावन घेवन कोंकणी कवी आपल्या कवितेनी समाजांतल्या प्रश्ना कडेन जोडून घेवंक कसलीं रुपां वापरतात आनी समाजांतल्या प्रश्ना कडेन जोडून घेवच्यात ते कितले यशस्वी जातात, खंय सरवतात म्हणल्या विशयान अध्ययनात्मक तर्क मांडला. ह्या पुस्तकांतल्या प्रबंधाची मर्यादा फकत एक प्रदेशाक सीमीत दवरिनासतना H.M. कविता ट्रस्टाच्या विश्वरूपी आनी एक्सचेंज मिसावांचें एक्सटेन्शन कशें विस्तार दवरल्या. ह्या खातीर हो पुस्तक कोंकणी कविता आनी
साहित्याच्या मळार भोव उपकाराचो ठरता. आमच्या ट्रस्टाचो स्थापक कवी मेलविनान म्हाका म्हणलो उडास, आधुनीक कोंकणी काव्य समिक्षेच्या मळार कर्नाटकांत मात न्हय, गोंयांतय एचएमच्या कोंकणी काव्य रुपां आनी रुपका पुस्तकां तसलो पुस्तक उपलब्ध ना म्हूण ताच्या गोंयांतल्या साहित्यीक इश्ट्यांनी सांगून कविता ट्रस्टाच्या वावराची तोखणाय केल्या खंय. आनी ह्यो विशय कविता ट्रस्टाक ही गजाल भोव खुशेची आनी आमच्या मिसावाच्या दुसऱ्या पावंड्याक चालवन दिवंक भोव अभिमानाची. आनी ह्या चारित्रीक घडयेची गवाय जावच्या आमकां सर्वांक परत एक फावटी ह्या सुवाळ्याक बरो येवकार हांव मागतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं किशू. सामके ओपनिंगाक येवन सामकी सेंच्युरी मारपाची किशूच्या वक्तृत्वा भितर तितली कौशल्य आसा. खूब बरी वळख करून दिल्या एचएमाची. आनीक सांगलां की एचएमाचो स्वभाव एक गाय दोन कुडके. आनीक एकच गजाल विसरलो आमचो किशू की 2 कुडके आशिल्ले ते एकठांय हाडपाची तांक ताजे मदीं आसा, ताच्या स्वभावा मदीं. देव बरें करूं किशू. आयज मूळ स्वर उलोवप करपाक आमचे मदीं आसात भाई मावजो. भाई मावजोची वळख करपाची गरज ना. ज्ञानपीठकार भाई मावजो म्हणटा आसतना आमकां अभिमान दिसता. भाई मावजोची वळख इतलीच एक निर्भीड कोंकणी मनीस, एक स्पश्ट वक्तो आनीक उंचायेचेर पावन सुद्दां जाचे पांय आजीज जमनीर आसात अशे तरेचो आमचो भाई. भाई तुमचे कडेन मागता मूळ स्वर उलोवप करपाक. माचयेर बशिल्ले मानेस्त भोवमानेस्त उदय बाब, मुद्रत मंगळूरच्यान हांगा आयिल्ले एचएम बाब, म्हजे इश्ट किशू बाब, कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेशाबाई, आनी सदांच सगळीं सुत्रां आपल्या धोरणी नदरे आड असो बसपी आमचो भाई अग्नी. म्हणजे मुखार बशिल्ले मानेस्त हांव सगळीं नांवां घेनात, एका परस एक रथी महारथी म्हणजे मुखार आसात. इश्टानो, ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना बरोवपाची भाग्य म्हाका मेळ्ळें. आमी जाणात खंयच्याय भाशेक जर उदरगतीक पावतले, खंयचेंय साहित्य उदरगतीक पावतलें जाल्यार समिक्षेची नितांत गरज आसता. ही मागणी म्हणजे कोंकणींत समिक्षा जितली जावंक जाय तितली जायना. ही मागणी फाटलीं कितलींशींच वर्सां जायत आसा. आमचे सोंपिल्ले कवी भोवमानेस्त रमेश वेळुस्कार हांणी जेन्ना संमेलनाचें अध्यक्षपद भुशयलें तेन्ना तांणी तीच मागणी केल्ली की कोंकणीक आमकां फावो त्या प्रमाणांत समिक्षा जायना, आमकां समिक्षकांची गरज आसा. आमचे मदीं खुबशे लेखक आसात पूण समिक्षा करपाचें धाडस, हांव धाडस म्हणटा खरेंच धाडस लागता, तें करपाक वचनात. आमचे मदीं एचएम आसात, एक स्वता कवी, कितल्योश्योच तोपयो तांच्या माथ्यार आसात. तोपयो आपल्या घातिल्ल्यो आसात, लोकांक घालना तो, पूण चड करून वेअर सो मेनी अडोन्स सो मेनी कॅप्स म्हणून सांगता. तो संपादक आसा, स्वता कवी आसा, एक विमर्शक आसा, एक संघटक आसा, एक आयोजक आसा. अशे तरेचे वावुरपी कोंकणीत फाटीं मेळटाले. आतां एक नवे नवे येता ते हांव फक्त कवी म्हणून वावुरतलो, हांव फक्त लेखक जातलो अशेंय घेवन बशिल्ले आसात. तातूंत भितर हांवूय आशिल्लें एक काळार. म्हाका याद आसा, हांव एक दीस आमचें दुकान आसा पसरकार हांव, तेन्ना एक दीस सामान घेवन बसी कडेन वतालो आनी वाटेर म्हाका शंकर भांडारी मेळ्ळो. आय एम टॉकिंग अबावट अर्ली 70s किंवा ताची पयलीं आसता, पयलीं म्हाका दिसता 70च्या अदमासाकच. आनी शंकर भांडारान म्हाका सांगलें, अरे तेन्ना म्हाका तो भाई म्हूण वळखनाशिल्लो, मागीर म्हणटालो, आनी मावज्या परं आमगेली पणजे शिबीर आसा, येवपा जाय. म्हणटकीच हांवें मातसो खाकुडलो. दुकान आसा, पसरो आसा, सांबाळपाक जाय सगळें. म्हणटकीच हांवें ताका सांगलें, शंकर बाब, हांव एक लेखक म्हणूनच वावुरतलो, हांव त्या शिबिरा बी म्हाका आपयनाका, हांव त्या चळवळींत हांव आसचो ना. तुमी शंकराक कोणें पळयलें जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें, दनपारचो वेळ एक वराचेर हांव घरा वचपाक वता आनी हो म्हाका वाटेर मेळ्ळा, वतान तापयलो, मुळांतूच सामको रोखडोच तोरात जावपी, तांबडो जावपी, सामको तांबडो जालो सामको. आनी म्हाका मारो
कितें घेवन बसलो तूं कोणा खातीर बरयता आज तूं बरयता तें फाल्यां कोण वाचतलो फाल्यां जर लोकांनी वाचिल्लें जाय आज तूं शिबिरां येवपा जाय आनी हांव गेलो शिबिराक तेन्नाच्यान केन्नाच खंयच्याच चळवळींत हांवें ना म्हणलें ना हांव इतल्या खातीर सांगता की आयज आमचे मदीं अशे आसात जे म्हाका लागना म्हणून कुशीक रावतात तांचे खातीर चड करून सांगता अजून तो वेळ येवना की हें म्हाका लागना म्हणून सांगपी आतां परतून हाजे कडेन येता हांव एक कवी जेन्ना विमर्शकाचो टोपी घालून भोंवता तेन्ना ताजेर खूब संकश्ट येवपाक शकतात व्हेरी डेंजरस कित्याक एक लेखक हो समिक्षक जावपाक फाटीं फुडें जाता ताजें कारण आसा एक हांव जर फाल्यां कथेचेर समिक्षा करपाक लागलो कितलेशेच कथा लेखक म्हणजे फाल्यां दुस्मान जातले हाजी म्हाका खात्री आसता एक कवी जेन्ना कवितेचेर बरयता तेन्ना कितलेशेच कवी ताजे दुस्मान जावपाची पॉसिबिलिटी आसता कित्याक समिक्षा ही आस्वादक समिक्षा चडशी कोंकणींत जाता ती आस्वादक समिक्षा आस्वादक म्हळ्यार कितें सगळें बरें 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 कितें बरयलें तें सांगप तोखणाय करप कवीकय बरें दिसता खुशाल जाता हें उद्या कवीक बरें आसा पूण जेन्ना एक कवी प्रस्थापीत जाता तेन्ना तो प्रगल्भ जावपाची गरज आसता ताका प्रगल्भतायेचे वाटेन व्हरपाचें काम आमची समिक्षा करता दुर्दैवान तें घडना आनी फक्त आस्वादक समिक्षा जावंक लागिल्ल्यान आमचे लेखक अल्पसंतुश्ट जातात ही एक खंतीची गजाल अशें म्हाका मुद्रत सांगपाचें आसा आनी ताका लागून हेच्या मातशें हांव तोखणाय करतां की तांणी एक तें धाडसच इतर कवीच्या संदर्भान बरें वायट दोनीय बरोवपाचें जे आज जाची गरज आसा ताजी ती गरज ताणें भागयल्ली आसा ह्या निमतान हांव जाणें समिक्षी पुस्तक म्हणून पूण समिक्षात्मक जे लेख आसात ताजी संकलन करून ताचे निबंधांचो हो संग्रह आसा तो खूब गरजेचो आनी म्हाका दिसता प्रत्येक कवीन तो वाचलो जाल्यार निदान एक दोन चांटां तो फुडें वचपाक वतलो अशें म्हाका दिसता इश्टानो हें पुस्तक वाचतना म्हाका चड खोशी जाली की ह्या पुस्तकांत म्हाका कितलीशींच नवी उतरावळ मेळ्ळी जी उतरां घोळटिकेंत ना कर्नाटकांत घोळटिकेंत आसात गोंयांत नात गोंयांत घोळटिकेंत आसात ती क्वचित नात हें अशें जाता ते त्या खातीर मुद्दम म्हाका सांगन दिसता की तागेलें पुस्तक वाचतकीच म्हाका कितलीशींच नवी उतरां हांव त्या उतरां कडेन मागीर येता आनी चड करून कांय वाक्प्रचार आसात घोळटिकेंत आसात तांगेले ते आयकून सामकें मनाक खूब समाधान मेळटा आनी म्हाका दिसता ह्या खातीर तरी आमी चडांत चड मंगळुरांत रचपी पुस्तकांचें वाचन जावपाक जाय आनी भौशीक वाचन जावपाक जाय खूब बरी गजाल हांगा कविता ट्रस्टान जे घडोवन हाडल्या खंयच्योय कविता वाचात दुसऱ्यांच्यो कविता वाचात पूण दुसऱ्यांचे वाचता वाचता दुसऱ्यांचे कवितेंतल्यान कितें तरी घेवपा सारकें आसता तें घेवंक मेळटा आनी जशें आतां केशव बाबान सांगलें फाटीं जेन्ना हांगा हो कार्यक्रम केल्लो तेन्ना अनंत बाबान म्हणजे आमचे भाई अग्नीन एक सुचोवणी केल्ली की गोंयकारांनी मंगळूरकारांच्यो कविता वाचच्यो आनी मंगळूरकारांनी गोंयकारांच्यो कविता वाचच्यो हें जी दी आनी घे जाता तें खूब गरजेचें हें गीव एंड टेक हें चडांत चड जावपाची गरज आसा सगळ्या मळांचेर आनी ताका लागून हांवें हालींच एंटनी बारकुराली मासा हे संग्रहांतल्यो कथा वाचल्यो खूब आनंद मेळ्ळो म्हाका हे कथा वाचून कथा कशी फुडें वता ही दुसरी वाठारांत दुसरे लिपीन बरयल्ल्यान आमकां वाचप जमना पूण हीं पुस्तकां जेन्ना नागरीत उपलब्ध आसतात तेन्ना तरी आमी ताचो फायदो घेवचो आनी चडांत चड वाचन इतर वाठारांनी जे कोंकणी बरयतात वेगळ्या मळाचेर वेगळ्या प्रकारांनी तें आमी वाचचें अशें म्हाका मुद्रत हांगा सांगन दिसता कांय उतरां आसात जीं हांगा गोंयटात त्या भशेन थंय गोंयनात सादी उतर आमी कोणी जाणटो मनीस दिश्टी पडल्यार म्हातारो म्हणटात आनी ताकाच कर्नाटकांत गेल्यार ते म्हातारो म्हणटात केन्ना हांव एटिमोलॉजी तपासता तेन्ना म्हाका दिसता अरे हें उतर घडये आमचे पुर्वज जे 400-500 वर्सां पयलीं गेले ते बरोबर वांगडा घेवन गेले आसतले कित्याक म्हातारो हें उतर मूळ संस्कृतांतल्यान आयलां महत्तर म्हातारो महत्तर आनी म्हातारो हेंय बी मूळ महान तर तातूंतल्यानच आयलां उलट आमी जे जाणटो म्हणटात म्हातारोनी जाणटो म्हणटात ताका हें म्हातारो उतर चड लागीं वता अशें म्हजी समजिकाय आसा पूण ह्या नदरेन
इटिमोलॉजिकली आमी हाजो अभ्यास करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हातूंत युनिवर्सिटी विद्यापिठांत जे कोंकणी विशय घेवन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात तांणी चडांत चड अशी विशयां कडेन येवपाक जाय इटिमोलॉजिकली कोंकणीची ही उतरां कशीं आयलीं जर हांगा एक भशेन वापरतात आनी थंय दुसरे भशेन वापरतात कित्याक आयलें दुर्दैवान आज आमचे मदीं फिलिक्स कार्दोज सारकेले भाशेचे अभ्यासक पोटतिडकीन भाशेचो अभ्यास करपी समजून घेवपाचो प्रयत्न करपी आमचे मदीं नात एक उतर तो वापरतालो आनी हांवें पयलीं सांगलां हांव मुद्दम सांगता पोर्तुगारी म्हणून उतर ताणें वापरलें आनी पोर्तुगारी म्हाका दिसलें मूळ म्हणजे पोर्तुगारी म्हणजे व्यभिचारी म्हणजे म्हाका दिसलें हें उतर पुर्तुगीज भाशेंतल्यान तें कोंकणींत आयलां म्हणून पूण ताणें म्हाका फोडणीशी करून सांगलें हें मूळ उतर कोंकणी जे क्रिस्तांव समाजा मदीं अजून आसा रोमी लिपींत अजून वाचूंक मेळटा पोर्तुगारी म्हणजे परतद्वारी जो उमरू ओपून दुसऱ्याच्या घराच्या बायलां कडेन वता तो व्यभिचार करता तो पोर्तुगारी करता ही पोर्तुगारी उतर जें आसा इतलें कोंकणी निजाचें उतर आमी ती उतरां अशी समजून वेचून काडून आमी आपणावपाची आज गरज आसा कोंकणी भाशे कडेन उतरांचो खजिनो उतरांची ट्रेजर इतली व्हडली आसा पूण आमचे प्रयत्न उणी पडटात आमी समजून घेवन दुसरीं उतरां घेवन आमी वापरपाक लागले की आज आमचे ते घोळटिकेत उरता आमी विंगड उतर घेतले आज कोंकणी जालें गोंयकारांक जालें ते थंय कितलें वापरतात खबर ना पूण कोंकणींत आमच्या सरसकट तुमी जर भांगरभूंय उक्तो केलो तुमकां कितलीं उतरां मेळटलीं अशीं जी उतरां आमी आमची करून घेतल्यात जाणीवपूर्वक एक यत्न जावपाक जाय आनी तेन्नाच आमी एकठांय चड लागीं येवपाक पावतले हे जे पुलाचो उल्लेख केलो आमचे अनंत अग्नीन अशे कितलेशेच पूल आमच्यांनी बांदूं येतात ल्हान ल्हान साखो पसून बांदूं येतात जर आमी अशे तरेचो अभ्यास आनी प्रयत्न केलो जाल्यार इश्टानो हांव साहित्या कडेन थोडोसो येता प्रकृती आनी विकृती एकठांय येवन संस्कृती तयार जाता तातूंतल्यान ह्या संघर्शांतल्यान तातूंत संघर्श जाता आनी तातूंतल्यान संस्कृती निर्माण जाता ही जी संस्कृती आसा ती लोकां मुखार व्हरपाचें काम आमचें साहित्य करता हो संघर्श आसा म्हणून साहित्य आसा ह्या संघर्शांतल्यान साहित्य निर्मिती जाता आनी त्या निर्मितींतल्यान आमकां आमी जे साहित्यांतल्यान लोकां मेरेन व्हरतात आतां दोन तरेची मुल्यां आमी जोपासतात एक जीवन मुल्यां आनी वाङ्मयीन मुल्यां हातूंत भितर फरक आसा काय कितें असो एक प्रश्न पडटा जीवन मुल्यां हे वॅल्यूज ऑफ आवर लायफ जे आमचे वॅल्यूज जे आमकां संस्कृतींतल्यान आमकां मेळटात पूण वाङ्मयीन मुल्यां जवळ जवळ तशीच आसतात पूण थोडोसो फरक आसता वाङ्मयीन मुल्यां म्हणजे आमी साहित्यांतल्यान हीच मुल्यां पूण एक वेगळे तरेन कलात्मक पावंड्यार व्हरून ती लोकां मेरेन पावयतात ताका वाङ्मयीन मुल्यां आमच्यांनी म्हणूं येता मुळांत एकच आसतात पूण वाङ्मयीन मुल्यां जर आमकां जोपासतले आनी वाङ्मयीन मुल्यां ह्या साहित्यांत मेळटात काय ना हें तपासून पळोवपाचें काम समिक्षा करता विमर्शो करता आतां समिक्षे खातीर तुमी ते विमर्शो वापरतात म्हाका खूब आवडटा उतर अशे तरेन नवीं उतरांय बी आमी सोदून काडपाची गरज आसा आनी चळणुकेंत हाडपाची गरज आसा ती प्रयत्न आमचे उणे पडटात अशें म्हाका दिसता पूण ही जी गरज आसा समिक्षेची गरज आसा हे साहित्यांत जें आमकां वेगळे तरेचें मेळटा जें गरजेचें मेळटा ही वाङ्मयीन मुल्यांची वळख वाचकाक आनी समाजाक करून दिवपाची गरज आसता आनी उद्या हांवें सांगलें आमकां आस्वादक समिक्षा हांगा खूब जाता तुमी जर भांगरभूंय आयताराचो काडलो जाल्यार एक 2-3 पुस्तकांची समिक्षा आमकां वाचूंक मेळटा ही समिक्षा न्ही ती वळख ताका आमी समिक्षा म्हणटात तें चूक आसा म्हणलीच जाल्यार ती आस्वादक समिक्षा थोडेशे प्रमाणांत वाचकाकय बरें दिसचें लेखकाकय बरें दिसचें अशे तरेची पूण हांवें उदय म्हणलें तशें जर आमकां साहित्य प्रगल्भ जाल्लें जाय जाल्यार आमकां चिकित्सक समिक्षेची चडांत चड गरज आसा आनी चिकित्सक समिक्षा करपाक आमचे मदीं लेखकय उणे पडटात आनी म्हाका दिसता समिक्षेचो जें दालन आसा त्या खातीर कथाकार कवी आनीच थंय बोणी मारपाक जाय म्हूण ना खरें म्हळ्यार आज कितली पोस्ट ग्रॅज्युएट तयार जाले म्हाका खबर ना आंकडो एक आमकां मेळ्ळ्यार बऱ्या पडटा आशिल्लो आमच्या विद्यापिठांतल्यान फाटलीं 6-12 वर्सां जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात तातूंतले थोडे तरी आमकां मेळपाक जाय आशिल्ले जे समिक्षक जाले म्हूण आमकां आयकुपाक मेळटलें
त्या पावंड्यार आमकां वतले जाल्यार आमकां समिक्षेची चडांत चड गरज आसा. आमचें साहित्य जर भायर वतलें, हांव सदांच म्हणटा आमचे कडेन 2 तरेचे जशे व्यापाऱ्याक 2 तरेचे ऑडिट लागतात. एक इंटरनल ऑडिट आनी एक एक्सटर्नल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट म्हणजे तें चड करून समिक्षेंतल्यान जाता. आमचें जें साहित्य निर्माण जाता ताजी हांगा चर्चा जाता, हांगा समिक्षा जाता, तेन्ना इंटरनल ऑडिट जालें अशें म्हणपा जाता. आनी तातूंतल्यान जें बरें भायर सरता, इंटरनल ऑडिट जेन्ना तांकां पास करता, तें साहित्य मागीर अनुवाद जावन इतर भाशांनी वचूंक जाय. आनी थंय आमचें एक्सटर्नल ऑडिट जाता. हे दोनूय गरजेचें. समिक्षा गरजेची आनी भाशांतर गरजेचें. पूण पयली गरज समिक्षेची. समिक्षेंतल्यान जें तिगून उरता, चाळणींतल्यान जें भायर सरता तें अनुवाद जावन इतर भाशांनी वचपाक जाय. तेन्नाच ताची दखल इतर भाशांतले लोक, इतर भाशांतले वाचक आनी इतर भाशांतले जाणकार घेवपाक पावतले. आनी ती बी आज आमची खातीर गरज आसा. समिक्षे खातीर तुमी जर पुस्तक वाचलें न्ही, पुस्तक मुजरत लेखकांनी चड करून घेवचें आनी वाचचें. आनी तातूंत हांवें सांगिल्लें आसा, मुजरत सांगता, एक म्हणजे वाचन गरजेचें. वाचन जेन्ना वाचन बरें वाचन आसता तेन्नाच एक समिक्षीक करपाची नजर मेळटा. बरें वाचन म्हणजे पुस्तक बरी खंयचें आनी वायट खंयचें हें कळपा खातीर जी निरक्षीर वृत्ती आमकां, दूद पाणी घेतलें म्हूण जायना, तातूंत दूद वेगळें आनी उदक वेगळें काडप खूब कठीण, पूण तें करपाची गरज आसता. आनी ती नदर फक्त समिक्षका कडेन आसूंक जाय, आसूंक जाय. जायत्यो गजाली आसात. एक समिक्षेचें काम करतना खूब फावटी आमचे बायस जे आसात किंवा आमचे जे प्रिजुडीस आसात ते दिश्टी पडटात आनी ते येवपा दिवपा जायना. त्या खातीर आपल्या कडेन ती एक न्याय वृत्ती आपल्या भितर आसूंक जाय. पर्टिक्युलरली समिक्षका कडेन ती खूब गरजेची, की तातूंतल्यानच आमी फुडें वतात. समिक्षका कडेन जर ती वृत्ती आसली जाल्यारच आमी ज्या पुस्तकाची समिक्षा जाता ताका न्याय दिवपाक पावता. आनी न्याय आपूण आपल्या कडेन आपूण प्रामाणीक आसूंक जाय. हांव जाणा कांय पुस्तकाचेर कडक स्पश्ट वक्तेपणान जर बरयलें, स्पश्ट बरयल्याक खुबशे लेखकांक वायट दिसता. तुवें म्हाका हें पर्सनली सांगपाक जाय आशिल्लें, पब्लिकली कित्याक सांगपाक जाय आशिल्लें, अशेंय म्हणपी आसात. ताजें कारण म्हाका दिसता आमी ल्हान, प्रदेश ल्हान, गोंयकार एकमेकाक वळखतात, एक लेखक दुसऱ्या लेखकाक वळखता, त्या लेखकाचें वायटपण नाका कित्याक जाय तें अशें म्हणटा आनी ताजें बरोवपाचें सोडटात, टाळटात. अशें जावपाक जायना. आमी लक्षांत घेवपाक जाय, एखादें सकाळीं उठून जेन्ना कोडू वखद घेतात तेन्ना तें कोडू म्हणून आमी घेनच रावनात, तें गरजेचें आमचे भलायकेक म्हणून घेतात. तशें आमी समिक्षे कडेन पळयतना मातशी कोडू पसून आसल्यार ते आपल्या बऱ्या खातीर अशें समजून जर आमी ती आपणायली जाल्यार खूब बरें जातलें. आतां समिक्षका कडेन एस्थेटिक्स नजर आसूंक जाय, एस्थेटिक्साची जाण आसूंक जाय. खंयचे कलात्मक आनी खंयचे कलात्मक न्ही ही जाणपाची एक सौंदर्य शास्त्री नदर आसूंक जाय. ती कला सौंदर्याची नदर ताजे कडेन आसूंक जाय आनी तो आसल्यारूच फुडें सरतलो. तेन्ना ती आसा अशें धरून चलता. पूण समिक्षेची परिभाशा ही गरजेची, कोंकणी खातीर चड गरजेची. आमचे कडेन इंग्लीश साहित्य, आतां हांव केन्नाय खबर घेता, जेन्ना पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात आमच्या विद्यापिठांत, गोंय विद्यापिठांत, तेन्ना विद्यार्थी कितें पळयतात, पुस्तकां तांचे कडेन नात. एक समिक्षेचेर अभ्यास करपा खातीर ते मागीर मराठींतली, हिंदींतली, इंग्लिशींतली घेतात. आज आमकां गरज आसा तेन्ना हेचें बाब तुवें मनार घेवचें आनी अशे तरेची पुस्तकां बरोवची जातूंत आमकां नवी परिभाशा, कोंकणीची पुस्तकांची समिक्षा करपा खातीर जी भाशा जाय ती परिभाशा आमचे कडेन तयार जावची. जी उतरां नात, जी टर्मिनॉलॉजी आमचे कडेन मेळना ती इतर भाशेंतल्यान घेतली म्हूण कांय बगडावना. आमचें बरें जातलें उलट. घडये आमचे कडेन नवी टर्मिनॉलॉजी तयार करपा खातीर तितली भाशा आमची सशक्त आसा. त्या खातीर तशे जाणकार जर आमकां मेळ्ळे जाल्यार आमची समिक्षेची गरजूय भागतली. इश्टानो हांव चड वेळ घेवचो न्ही, हांव चड वेळ घेतलो सो सॉरी. पूण तरी आसतना हांव निमाणी भाशे संबंदान म्हाका जें जाणवलें हांव तें मुद्रण सांगता आनी चड उलयतलो म्हणून हांव वाचून दाखयतां. ह्या पुस्तकांत एक म्हाका बरी म्हण मेळ्ळी. कापडां नातल्ल्या गांवांत उपच्या पालवाची खंत कित्याक. कितली सुंदर. आनी म्हाका दिसता ही तुमचे घोळटिकेत आसा
पूण ही अशी तरेची जी म्हणी आसात त्यो आमी आपणावन चडांत चड लोकां मेरेन पावोवपाची गरज आसा. हें वाचतना आतांच हांवें सांगलें टर्मिनोलॉजी आमची उणी पडटा केन्ना केन्ना कितेंय एक्सप्रेस करपाक अभिव्यक्त करपाक. ताजे कडेन म्हाका कांय उतरां मेळ्ळी जी कॅनरा वाठारांत वापरतात, सावथ कॅनरा. तातले 2-4 उतरां सांगता हांव म्हळी. निर्वारें, सोड दोड. सोड दोड उतर इतलें सुंदर आसा, कितेंय सोडप किंवा दोडून घेवप जें आसा न्ही. सोड दोड, मुखामुखी, समासम, तिनोळी, आबलेसपण अशी तरेची जी उतरां आसात ती गोंयांत घोळनात, पूण ती घोळोवपाची गरज आसा. मातसो एक जाणीवपूर्वक जर कॉन्शियस एफर्ट जर आमी केलो जाल्यार ती आमच्या भाशेंत येतली आनी ती मागीर सदांकाळ हांगाच रावतली आनी मागीर आमी आमचे जे पूल म्हणटात ते अदीक बळिश्ट जातले अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता गोंयच्या वाचकांच्या आनी विद्यार्थ्यांच्या हातांत आमची चळवळ आसा. तांणी हीं पुस्तकां वाचचीं आनी अशे तरेची पुस्तकां कोंकणींत अदीक आनी अदीक येवची अशी हांव म्हजी अपेक्षा उक्तायतां. आनी परतून एक फावट हांव किशोरबाबाचे उपकार आठयतां. किशोरबाबान आनी एक पूल तयार केला. म्हगेली कादंबरी कन्नड भाशेंत अनुवाद केली. म्हाका एक हुस्को आशिल्लो तागेली कन्नड कितली बरी म्हाका कांय कळपाचें ना आनी तागेली कोंकणी कितली बरी आसा तें हांव जाणा, पूण तागेल्यो मर्यादा ताका बरी खबर आसात. पूण ताणें तें धाडस केलें. म्हाका दिसता दर आत्र्या पयऱ्यान तागेले फोन येताले एखादें उतर कळना जाल्यार समजून घेवपाक. ही खरें म्हळ्यार गरज एका अनुवादकाची, एक संपर्कांत रावप आनी समजून घेवप. जें झेवियर कोता आनी हांव आमचे मदीं जी कॅमिस्ट्री आसा ती अशेच तरेची कॅमिस्ट्री आसा जी किशोरबाबान म्हजे कडेन सांबाळ्ळी आनी मुखार जे अनुवाद करतले ताणें अशे तरेची ही जी कॅमिस्ट्री आसा ती राखून दवरपाक जाय. लेखका कडेन संपर्क सादलो की निमाणी जी कलाकृती, साहित्यकृती, अनुकृती तयार जाता ती मूळ कृती कडेन खूब लागींची आसता. आनी तांणी जे अनुवाद केलो तो जेन्ना विवेक शानबाग ह्या नामनेच्या कन्नड साहित्यकारान वाचली आनी ताणें ताका रोखडी पावती दिली. म्हाका दिसना ताणें कितेंच सांगलें ताका हे बदल ते सारकें कर म्हणून ना. उलट ताणें म्हाका सांगलें उत्कृश्ट अनुवाद जाला आनी हो आमी तशा तसो घेतात म्हणून. ताका हांव परबी भेटयतां. ताणें अनुवाद केले उपरांत ताजेर कितलेशेच रिव्यू आयले आनी खूब थाकाय दिवपी आशिल्ले. गोंयांत वाचून सपसप कोण सांगनात तुगेली आवडली म्हणून. आवडली ना जाल्यारय सांगनात, पूण थोडे आवडली ना सांगतात ताका दुसरें कोणी उत्तरय दिना. पूण हांगा जे आयले इंग्लिशीन आयले ते म्हजे कडेन पावले, पूण जे कन्नड भाशेंत आयले ते ताजे श्रय सगळे अणकारप्याक वता. आनी किशोरबाबाक हांव परबी दितां आनी किशोरबाबा कडेन मागतां ताजे कडेन हेज कमांड ओवर कन्नड भाशा आनी तुमचे कडेन बरी कोंकणी तुमकां कळटा तेन्ना कोंकणींतली बरीं बरीं पुस्तकां गोंयचीं म्हणना कोंकणींतलीं म्हणना बरीं बरीं पुस्तकां कन्नड भाशेंत बरपाचें काम तुमी फुडाकार घेवन करचो. हांव सदांच म्हाका एक प्रश्न पडटा किशोरबाबाक वर्सां कितलीं आसतलीं. सकाळीं आमगेर आयलो तो मुठून घालसांग आयलो विद्यार्थी सो दिसतालो. खंय 10वेक आसा काय 12वेक आसा म्हाका दुबाव पडिल्लो कळना. पूण कितलीं वर्सां काय विचारचो ना, पूण जी कितें पिराय तांचे कडेन आनी 50 वर्सांची आसा ती तांणी ह्या कामांत घालची. हांव जाणा तें ओरिजिनली बरोवपी, पूण आनी कोंकणीचें जें काम आमचें अडखळून उरलां तें आनीक फुडें व्हरचें. एचएमा बद्दल सांगलां हांव आनी सांगूंक वचचो ना. आनी हाजे मुखार जेन्ना तांचे कडेन भासाभास जातली तेन्ना आमकां खूब नवें आयकूंक मेळटलें. देव बरें करूं. भाईन प्रश्न विचारला किशूची पिराय कितली काय म्हणून. भाईची पिराय कितली? 150 वर्सांच्या शेणेगांव बाबा इतली, 100 वर्सांच्या रवींद्र बाबा इतली, 75 वर्सांच्या उदय बाबा इतली, 50 वर्सांच्या म्हजी इतली, 25 वर्सांच्या पलाशा इतली, काय 10 वर्सांच्या आयू इतली. जेन्ना आयू बरोबर तेन्ना 10 वर्सांचो भाई, म्हजे बरोबर 50 वर्सांचो. शेणेगांव बाबाचे बरोबर जेन्ना वावुरलो ना, पूण आमी जेन्ना विचार करता तेन्ना 150 वर्सांचो. हेच कोंकणी चळवळीचें मोठेपण. तें उदय बाबांनी राखलां, किशू राखता, मेलवीन बाब राखता आनी सगळे विली सगळे हो आमकां अभिमान आनी तेंच मुखार वचपाक जाय अशें आमकां दिसता. रुपां आनी रुपकां ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन सुवाळो गोंयांत करपाचो हावेस आशिल्लो अशें किशोर बाबान म्हळें.
हांव कोंकणी भाशा मंडळ आनी रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदिराच्या वतीन तुमकां आमंत्रण दितां. फुडले खेपेक हेनरीचें पुस्तक जें येतलें ताचें प्रकाशन कोंकणी भाशा मंडळाच्या ह्याच सुवातेचेर जातलें. ताची जबाबदारी कोंकणी भाशा मंडळान अर्थात ताचें भुरगें आशिल्लें रवींद्र केळेकर ज्ञानमंदिर घेतलें हें तुमकां येदुतर. हें पुस्तक जरी प्रकाशीत जाल्लें आसा, ह्या पुस्तकाक पुरस्कार जरी फावो जाल्ले आसात, तरी ह्या पुस्तकाक उदय बाब आनीक भाई मावजो हांचो स्पर्श जावप गरजेचो आसा. आनी म्हणून हांव हेनरी कडेन मागतां तांणी हीं पुस्तकां उदय बाबाक तशेंच माचये वयल्या हेर मानेस्तांक भेटोवची आनी एक फोटो आमकां सगळ्यांनी हो पुस्तक दवरून हातांत घेवपाची संद मेळची. बाईन एक सुंदर सुचोवणी केल्या की गोंयचें प्रकाशन, गोंया भितर प्रकाशन, गोवा लॉन्च. खंयच्याय कार्यावळीक उदय बाब आसप म्हळ्यार सोने पे सुहागा. आयज आमचे मदीं उदय बाब आसात. आनीक जेन्ना आमी कोंकणी, गोंय आनी मंगळूर आनी अर्थात हेरय वाठारांचो विचार करतात तेन्ना पणज्याक 3 पूल आसात. एक ओल्ड ब्रिज, एक जुवारीचेर, एक ताजे नंतर बांदिल्लो आनी एक सगळ्यांत वयर अटल सेतू. सो हे जे आमी वेगळे वेगळे पूल म्हणटात कोंकणीतले, तो अटल सेतू म्हळ्यार आमचो डेफिनेटली उदय बाब. उदय बाब तुमचे कडेन मागता ह्या वेळार आपले उलोवप करपाक. आयच्या सुवाळ्यांत यचम पेर्नाल बाब हांच्या समिक्षेच्या पुस्तकाक आमी उजवाड दाखयतात. तो पयलीं दाखयलाय बी, हो गोंयचो उजवाड म्हणया. आनी अशे पुस्तकाचे चड लॉन्च जाले म्हणून कांय हरकत ना. कारण आमी जरी राजकीय नदरेन वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी वाटिल्ले असले तरी आमचें एक सांस्कृतीक राज्य आसा आनी त्या राज्याची केंद्र आसा. मुंबय, गोंय, मंगळूर आनी कोची. म्हणजे दरेक पुस्तक जर ह्या 4य केंद्रांनी जर लॉन्च जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सांस्कृतीक राज्याक हें सोबून दिसतलें. गोमानेस्त भाई मावजो, गोमानेस्त यचम पेर्नाल बाब, गोमानेस्त केशूबाब बारपूर, गोमानेस्त अन्वेषाबाई सिंगबार, गोमानेस्त अनंता भगनी, सभाघरांत आशिल्ले मानेस्त लेखक, कवी, कलाकार, रसीक भयणीनो आनी भावानो. कोंकणी साहित्याचो आरंभ 16व्या शेंकड्यान जालो हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तो आरंभ गद्य साहित्यान जालो. हें एक अजाप म्हणून सांगचें पडटा. कारण 16व्या शेंकड्याच्या पयले अर्दांत भोवतेक भारतांतल्या सगळ्या आधुनीक भाशांनी बरयताले ते काव्य. कृष्णदास श्यामान रामायण महाभारत बरयलें तें गद्य काणयांनी. आनी आमच्यांनी अभिमानान सांगूं येता, आनी हांवूच पयले खेपे सांगता अशें न्ही, हें डॉक्टर जुझेप पेरेरांनी कितलींशीं वर्सां पयलीं सांगून दवरलां की भारतांतल्या आधुनीक भाशां मदीं पयलीं गद्य निर्माण जालें तें कोंकणी भाशेंत. मागीर गद्य आनी पद्य हांची एक तरेची सर्त चलिल्ली भशेन दिसता. युरोपियन मिशनऱ्यांनी जें साहित्य निर्माण केलें 16व्या आनी 17व्या शेंकड्यांत तेंय बी गद्यच आशिल्लें. मागीर खंड पडलो 200 वर्सां आनी एदुआर्द ब्रुंद सोजान 1889 वर्सा 1889
जें साहित्य निर्माण केलें आनी त्या उपरांत तातूंत दोनूय आशिल्ले. क्रिस्तांव घराबो ही तांची कादंबरी आशिल्ली आनी एब आनी मरी हें तांचें खंडकाव्यूय आशिल्लें आनी कितलींशीं गितांय आशिल्लीं. मागीर 1910 वर्सा शेणै गोंय बाबान सुरवात केली ती काव्यां. तें विडंबन काव्य आशिल्लें. काव्य पूण विडंबन काव्य. मागीर तो गद्य बरोवंक लागलो, मागीर काव्य बरयलें ना. पूण तो काळ तो गोंयची मुक्ती मेरेनचो काळ. चड निर्माण जालें तें गद्य आनी काव्य थोडें जालें. मंगळुरांत कितें घडलें ताचो म्हाका अभ्यास ना. पूण गोंयच्या संदर्भांत सांगतलो जाल्यार गद्य आनी काव्य एका एका काळांत बरोबर गेल्या फुडें, जाल्यार एका एका काळांत गद्यच फुडें गेला, काव्य फाटीं उरला. गोंयचे मुक्ती उपरांत चित्र बदल्लें. बाकीबाब बोरकार, मनोहरराय सरदेसाय, रवी पंडीत सारके कवी आमचे मदीं आशिल्ले. घडये तांच्या प्रभावांतल्यान जायत. पूण कवितेचें पीक येवचें लागलें. जो फुडें सरता साहित्याच्या मळार तो कविता रचता. आनी अशें कविताच खूब रचून जातकच आमचेच म्हालगडे विचारूंक लागले, विचार करूंक लागले की भाशा तिगतली जाल्यार फक्त काव्य चलचें ना, गद्य जाय. आनी गद्य जाय ह्या विचारांतल्यान मागीर कथा वयर सरली. अजाप दिसता ही सारकी परमां सांगूंक जातात. हें कवितेचें पर्व, ताजे उपरांत हें कथेचें पर्व, ताचे उपरांत हें निबंधाचें पर्व, ताचे उपरांत हें कादंबरीचें पर्व. ही सारकी परमां गोंयच्या मुक्ती उपरांत मेळटात. आनी ती कशी आयल्यात? हें आमचे कडेन आसा. कथा खूब जाल्यो, बरयल्यो, कथा बरयल्यो. आतां आमकां निबंध आमचे कडेन खूब थोडे आसा. साहित्य अकादमीन निबंधाचो झेलो करपाचो एक प्रोजेक्ट सांगलो. संपादकाक अडचण, इतले निबंध खंयच्यान हाडचे काय म्हणून. ललीत निबंध. पूण थंय तें सुरू जालें आनी आज ललीत निबंध भरपूर वाचूंक मेळटा. मागीर प्रश्न आयलो, आमचे कडेन कथा आसा, कविता आसा, निबंध आसा, कादंबरी ना. मागीर पुंडलीकबाब, भाई मावजो हांचे सारकेल्यांनी कादंबरी प्रकार हाताळपाक सुरवात केलो आनी थंयच्यान कादंबरी हळू वाडटा. आनी एक नदरेन क्वॉन्टिटी वाडटा, क्वॉलिटी वाडटा. कित्याक केन्ना केन्ना भंय आसता आनी भंय आशिल्लें एक वेळार. गोंयचे मुक्ती उपरांत नव्या लेखकांक प्रोत्साहन दिवचें म्हणून जें जें कितें येता छापून, बरें केलें तुवें म्हणून फाटीर शाबासकेचो हात दिताले. कारण कितें, तेन्ना गरज आशिल्ली की समाजाच्या वेगळ्या वेगळ्या स्टेटांतल्यान लेखक फुडें सरताले. तांकां प्रोत्साहन मेळपाची गरज आशिल्ली. आनी देखून सुरवातीकच ना हें तुजें तितलें बरें जालें ना, तूं दुसरें बरय, परत बरय अशें करनाशिल्लें. तें बुद्धी पुरस्सर करनाशिल्लें. की तें धोरण आशिल्लें कोंकणी चळवळीचें की चडांत चड लेखक फुडें सरचे. हे खातीर कोणाक निर्शिणी येवची अशें वागचें न्हय. प्रत्येकाक प्रोत्साहन दिवचें आनी फुडें काडचें. हे विचार आयिल्लो, एक विचार आयिल्लो. प्रत्येक पुस्तक छापप म्हणजे कितें? बरीं तीच पुस्तकां छापपाक जाय. आतां हें बरें तेंच पुस्तक हें कोणें ठरोवचें. बरें तेंच पुस्तक छापतलो अशें जर ठरयलें तें कोणें ठरोवचें? खंय सेंट्रलायज्ड इन्स्टिट्यूशन कितें आसा, वेवस्था एंटिटी आसा तें ठरोवपाक. म्हणटा तो विचार कोणें मान्य केलो ना. हो विचार बरोबर न्हय, आमकां तो परवडना. कोंकणीक येता तें येवनी, जें बरें आसा तें उरतलें. आनी अशे रितीन हे साहित्याचे प्रकार वाडत गेले आनी आज कादंबरीचे प्रकारांत आमकां विविधताय दिश्टी पडटा. सामाजीक कादंबरी मेळटा, ऐतिहासीक कादंबरी मेळटात, पुराणीक कादंबरी मेळटा, आनीक वेगळ्या वेगळ्या सामाजीक विशयाचेर, कुटुंबीक विशयाचेर बरयल्ल्यो कादंबऱ्यो येवंक लागल्यात. ही बरी गजाल. पूण इतलेंय सगळें करतना समिक्षेच्या मळार आमी फाटीं उरल्यात.
कर्नल बापा कडेन आतां उलयतालो की हांगा खूब फाटी विमर्श हें उतर वापरतात गोंयकार, पूण ते योग्य अर्थान वापरनात असो एक म्हाका दुबाव आशिल्लो. कोण एका अर्थान वापरता, दुसरो दुसऱ्या अर्थान वापरता. पूण आतां कळ्ळें म्हाका विमर्श आनी समिक्षा ही दोनूय एकाच अर्थाची उतरां. म्हज्या तोंडार चड समिक्षा बसना म्हणून हांव समिक्षाच वापरतां. समिक्षा किंवा विमर्शाचें हें जें ही जी गरज आसा ती गरज भागपा इतलें साहित्य आमचे कडेन निर्माण जायना. आनी कित्याक जायना हाजो उल्लेख पिशुबा बारकूर हांणी केला, भाई मावजो हांणी केला. थंय 2-3 प्रॉब्लेम आसात. प्रॉब्लेम समिक्षकाचेय आसात आनी प्रॉब्लेम लेखका विशींचेय आसात. समिक्षकाचो प्रॉब्लेम असो की आमचो कोंकणी भाशी लोकांचो आंकडो ल्हान जाल्ल्यान खंय तरी आमचो संबंद येता, वळख आसता, आनी ताका लागून हांवें ही अशी टिका केली जाल्यार ताका वायट दिसत काय, तो म्हजेर रागार जायत काय, ताज्या आनी म्हज्या संबंदा भितर बाधा येत काय, ह्या भंयान समिक्षक एक तर बरयना किंवा तें बरोवपाचें टाळटा. आनी म्हणून भाईन सांगलें तशें फकत ती आस्वादक जाता, बरें तेंच सांगपाचें, दुसरें सांगप ना. पूण खऱ्या अर्थान ती समिक्षा जायना. बरें, समिक्षक भिता की स्पश्ट समिक्षा आपणे प्रामाणीकपणान केली तर आपले दुस्मान वाडपाची शक्यता आसा. कारण समिक्षेंतल्यान म्हाका दिसता बारकूर बाबान सांगलें तें खरें, इश्टां परस दुस्मानूच चड जोडप जाता. इश्ट क्वचित मेळटलो, दुस्मान खूब मेळटले. समिक्षकाचो एक दोश असो कांय समिक्षकाचो की केन्ना ते साहित्य कृती कडेन पळोवचे ऐवजी लेखका कडेन पळोवन समिक्षा करतात. हें चुकता. तुका जर कोणाच्याय कथेचेर, कोणाच्याय ललीत निबंधाचेर, कोणाच्याय कादंबरीचेर समिक्षा करपाची आसा, त्या बरोवप्याचेर तोमणे मारपाची गरज ना न्ही. तें तूं दुसरे कडेन कर. तुका ताजो राग आसत जाल्यार तें दुसरे कडेन कर, हांगा न्ही. पूण अशें करपाची एक टेंडन्सी आसा आनी ताकाय लागून दुस्मानाचो आंकडो वाडटा. आनी एक दोश आसा तो आमच्या सारक्या लेखकांचो. तो दोश असो की आमची कात खूब पातळ. मातशी कोणें कितेंय म्हळें की हें अशें जावंक जायना आशिल्लें म्हळ्यार आमकां खूब दुखता आनी तो दुस्मान जाता. समिक्षक हो दुस्मान जाता. म्हणटा हें दुस्मानपण टाळचे खातीर समिक्षक समिक्षा करूंक वचता आनी लेखकय त्या समिक्षेक व्हडलेशें प्रोत्साहन दिना. कित्याक समिक्षकाक भंय लेखक तुटत म्हणून आपल्याक, आनी लेखकाक भंय आपले दोश बाऱ्यार वचत. हातूंतल्यान आमची समिक्षा फुडें वचना. म्हणटा कोणेय तरी एक गाय 2 कुडके करचेच पडटले. कोणेय तरी तें करूंकच जाय एक दीस काम. आनी तें केलें बगर कोंकणी साहित्याचो कस, कोंकणी साहित्याचो दर्जो खंय आसा हाची सारकी जाण आमकां मेळची ना. कारण एक मत येता मदीं मदीं की कोंकणी साहित्य खूब निर्माण जाता पूण ताका दर्जो ना म्हणून. असो सरसकट आरोप करप हें बरोबर न्हय. खंयच्याय भाशे भशेन आमच्याय भाशेंत बरें वायट आनी उत्तम आनी सामकें बाबत अश्यो सगळ्यो तरा आसात. पूण ताका लागून सगळेंच साहित्य दर्जेदार न्हय अशें म्हणून जावचें ना. आनी हें कोण म्हणटा जो खऱ्या अर्थान समिक्षक न्हय. कारण जर 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 अशी परिस्थिती आसा जाल्यार ताणें ती सांगूंक जाय न्ही, आदार दिवंक जाय आपूण म्हणटा ताका.
की बाबा ही जी कादंबरी पळय जिका साहित्य अकादमीन पुरस्कार दिला ती सामकी बाबत करच्योच ना तिका म्हणून सांगूंक जाय. अमकें पुस्तक ताका जर सरस्वती सन्मान मेळ्ळा त्या पुस्तकाक कांय अर्थ ना अमकेच बाबत न्हू. पूण अशें कांयच म्हणनासतना सरसकट कोंकणी साहित्याक दर्जो ना अशी भास करप पळय आसा ती चुकता. आनी हें करतना आपूण एक समिक्षकाचो आवाडप आनी करप. समिक्षक न्हय हरशीं, पूण आपूण समिक्षक जाल्ले भशेन करप म्हणटकीर दुसऱ्यांनी मान्य करचें अशी अपेक्षा धरप हेंय बी चुकता. आतां तें सुदारप कशें ही परिस्थिती हो एक प्रश्न आसा. समिक्षकाक सुदारूंक वचचो काय लेखकाक सुदारूंक वचचो. समिक्षकाक सुदारूंक वचचो जाल्यार ताचें वक्ल मातशें देंवोवचें पडटलें. आरे लेखकाक पळोवं नाका पुस्तकाक पळय. आनी लेखकांनी आपली कात मातशी दाट करून घेवची पडटली गरज पडल्यार प्लास्टीक सर्जरी वचून करून. ह्यो दोनूय गजाली आमकां कशे रितीन करच्यो पडटल्यो. आनी म्हाका दिसता हाका आर्टिफिशियल उपायाची गरज ना. एकूच उपाय जो पेर्नाल बाबान केला तो समिक्षा सुरू करप. दुस्मान जातलें, खूब जाणांक वायटूय दिसतलें, पूण ताका उपाय ना. आमच्या 40 लाख सुमार आशिल्ल्या कोंकणी भाशी लोकां मदीं हाका दुसरो उपाय ना. हें महाराष्ट्रांत सोंपें, हें कर्नाटकांत सोंपें, कित्याक लेखकाची आनी समिक्षकाची गाठ भेट नासता आनी वळखूय नासता. ताका हें सोंपें जाता. पूण आमकां तशें करूंक मेळना. मनीस मंगळूरचो आसलो, कोचीनचो आसलो तरी आमची वळख आसा. आनी म्हणून महाराष्ट्रांत किंवा कर्नाटकांत जें जाता, महाराष्ट्र 9.5 कोटी वयर आनी कर्नाटक 7.5 कोटींचो, ह्या येदे मोठ्या लोकसंख्ये मदीं जें घडटा तें आमचे मदीं घडूंक पावचेंच ना. कित्याक आमी 40 लाख म्हणटात पूण सेन्सस फक्त 22 लाखच दाखयता. खरें कितले आसात आमकांच खबर ना. पूण धरया 40 लाख पसून जरी म्हळें तरी त्या 40 लाखां मदीं आमी खंय तरी एकमेकाक मेळटात, खंय तरी आपटतात, खंय तरी संबंद येतात. आनी ह्या भंयांतल्यान किंवा म्हाका दुखता ह्या भिरांतींतल्यान आमी जर समिक्षे पसून पयस रावले जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या साहित्यांत एक खूब पोकळी निर्माण जातली आनी उरतली. आनी आज तिजी खरी म्हळ्यार गरज आसा. गोंयांत गोंयच्या विद्यापिठांत M.A. भुरगीं साहित्य शिकतात. साहित्य म्हणजे कितें शिकतात? पुस्तकां साहित्याची खंयची कादंबरी लायिल्ली आसता, निबंदाचो झालो लायिल्लो आसता वा आनी कसलें पुस्तक लायिल्लें आसता तें शिकतात. पूण ताजी समिक्षा करपाचें जें शास्त्र आसा तें शिकप जाय. एक कारण जायत आमचे कडेन त्या विशयाचेर पुस्तकां नात आनी पुस्तक नात म्हणून आमचे कडेन त्या विशयाचेर शिक्षक नात आनी त्या खातीर तें शिकोवप जायना. पूण हातूंतल्यानूय एक वाट काडूंक जाय. गोंय विद्यापिठांत ती अजून कित्याक काडूंक ना तें म्हाका कळना. ह्युमन रिसोर्स मिनिस्ट्रींत एक स्कीम आसा. ज्या स्किमी सकल कॉलेजाची आनी युनिवर्सिटीची पुस्तकां प्रकाशीत केली जाल्यार 1 कोटी रुपये ह्युमन रिसोर्स मिनिस्ट्री दिता फक्त कॉलेज आनी विद्यापीठ. हाजो कित्याक उपयोग जायना तें कळना म्हाका. जर विद्यापीठ करना गोवा कोंकणी अकादमीच्यान करूं येतालें. प्रोफेसर काशीनाथ महाले हांणी मुद्दाम थंय वचून ह्यो सगळ्यो स्किमी ह्युमन रिसोर्स मिनिस्ट्रीच्यो हाडून अकादमीक दिल्ल्यो आसात आनी तातूंतली ही स्कीम वापरून आमी जर अशीं पुस्तकां निर्माण करूंक पावले जाल्यार म्हाका दिसता तें शिकोवप सोंपें जातलें आनी शिकयतकच आमकां समिक्षकय मेळोवप सोंपें जातलें. म्हणटकच आमी सुशेगाद ह्या मंगळूरकारांक लागना थोडे आसात तांच्यान कित्याक ते गेल्यार खूब वर्सां जालीं पूण आमच्यान चड आसा सुशेगादपण. म्हण फालें करया म्हूण रावतात पळय आमी थंय आमी फसतात.
पूण हें जर आसा ताजो उपयोग आमी कित्याक करचो न्हय आमकां ताची गरज आसा कारण जावं आमचें गोंय विद्यापीठ जावं गोवा कोंकणी अकादमी हांचे कडेन ती पुस्तकां तयार करून घेवन उजवाडावपा इतली दुडवांची तांक ना ती गजाल खरी पूण जर ती स्कीम आमकां ह्या कामाक उपकारा पडटा जाल्यार तिजो उपयोग आमी कित्याक करचो न्हय हो विचार करपाची आज गरज आसा पूण तें घडटा तेन्ना घडटा तो मेरेन आमच्यांनी ओगी रावंक जावचें ना आनी तो मेरेन केवळ आस्वादक समिक्षा वा जाका पुस्तक परीक्षण म्हणून भायर येवपी शब्द वापरलो वळख तें परीक्षण पसून नासता ती फक्त पुस्तकाची वळख आसता तिकाच हळूहळू विद्यार्थी समिक्षा म्हणून समजत म्हणून म्हाका भंय दिसता पुस्तकाची वळख पुस्तकाचें परीक्षण आनी पुस्तकाची समिक्षा किंवा विमर्श ह्यो 3 वेगळ्यो स्टेजीस हे वेगळे पावंड्याचेर विचार करून करच्यो पडटात आनी थंय कोणेय तरी ती सुरवात करची आमच्या फाटल्या आमी सांगलें ती वेगळी वेगळी पर्वां कोणें तरी सुरवात केल्या आनी मागीर दुसऱ्यान ती फुडें व्हेल्या अशेंच हे साहित्य समिक्षेच्या संदर्भांत एच एम पेर्नाल बाबान जी सुरवात केल्या ताजी देख घेवन दुसऱ्याय समिक्षकांनी फुडें सरपाची गरज आसा आतां भंय मातशें फाटीं घेवया आतां लेखकाक मातशें फातर मारून घट्ट करया आतां मातशें वायटपणां आयलें तरी बरें त्या लोकांक सांगया ही भुमिका आमी कोंकणी साहित्याच्या मळार घेवपाची गरज आसा आज घडये मार्गार आंदोलन करपाची गरज ना कोंकणीचेर अज्ञानी लोक आसात ना न्ही अजून अर्द माकोड परिस्थितींत लोक आसात पूण तरी आसतना आमकां मार्गार येवन आंदोलन करपाची गरज ना पूण ती शक्ती जी आमची आसा ती शक्ती आमी हें जें कितें उणेपण आमचे भितर आसा तें काडून उडोवपाक वापरली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या साहित्याक एक बरी वाट एक बरी दिशा मेळूंक शकता ते खातीर एच एम पेर्नाल बाब तुमकां परबीं दिता आनी मागता की तुमची देख घेवन आनीकय समिक्षकांक फुडें सरपाक प्रोत्साहन मेळचें दुसरी एक गजाल म्हणजे आयची ही कार्यावळ खूब फावटी कितें घडटा गोंयांत जीं पुस्तकां तयार जातात तांची प्रकाशनां गोंयांतूच जातात मंगळुरांत जीं पुस्तकां तयार जातात तांची प्रकाशनां मंगळुरांत जातात कोचीन जीं पुस्तकां तयार जातात तांची प्रकाशनां कोचीन जातात थोडीं आमकां कळटात थोडीं कळूंकूच पावनात म्हणटकच ही जी आमची सरमिसळ आसा एका सांस्कृतीक राज्यांतली ती आमी चालू दवरपाचें सत्र जर हातांत घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता एकामेकाचे मनीस म्हणून एकामेकाची वळखच न्हय तर एकामेकाच्या साहित्याची वळख एकामेकाक जावंक पावतली आनी तें जालें जाल्यार कोंकणी साहित्याक बरे दीस येवंक पावतले नमस्कार देव बरें करूं उदयबाब फुडले सुवातेर हांव मागता मेलविन बाब रॉड्रिगीस हांचे कडेन तांणी मातशे वयले मानेस्तांक मानचिन्ह यादस्तीक भेटोवचें समारंभाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे हांकां तेच प्रमाणे भाई मावजो हांकां आनीक एच एम पेर्नाल हांकां ह्या कार्यावळी उपरांत जी म्हत्वाची कार्यावळ आसा भासाभास एच एम पेर्नाल हांचे कडेन ती डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हे मुखार व्हरतले ते सुत्रां स्विकारतले ताजे आदीं आयच्या ह्या कार्यावळीक कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन कविता ट्रस्टाक हांव चड देव बरें करूं म्हणटा तांणी ही संद आयोजनाची कोंकणी भाशा मंडळाक दिली म्हणून आनीक कविता ट्रस्टाच्या वतीन हांव कोंकणी भाशा मंडळ आनी गोंयचे सगळे तुमी हांगा जे हजर आसात तांकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा एच एम पेर्नाल बाब ही संद आमकां गोंयकारांक आयज मेळटा तुमचे कडेन भासाभास करपाची तुमकां आयकुपाची तुमकां जाणून घेवपाची तुमकां देव बरें करूं सगळे मंगळुरच्यान जे आमचे भाव आयले तांकां चड आनीक चड देव बरें करूं आनी त्याच प्रमाणे भाई आनीक उदय बाबा हांचे उपकारांत आमी सगळे रावया ही कार्यावळ हांगा सोंपता 2 मिनटां भितर आमी हांगा
थोडीशी वेवस्था परतून एक फावटी करून कार्यावळ मुखार वतली. तो मेरेन ही कार्यावळ हांगा आमी थांबयतात. नमस्कार. HM पॅरल हांचे कडेन ही समीक्षात्मक साहित्याचेर भासाभास आनी मुक्त संवाद अशे तरेन हें आयोजीत केल्लें आसा कविता ट्रस्टान भाशा मंडळाच्या पालवान. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता आनी ह्या संवादाक आमी सुरू करूया. हेनरी मेंडोन्सा जे उडपी गांवांत जल्मले आनी उडपी गांवांतल्यान मागीर मुंबय सारक्या महानगरांत वावुरले रावले. थंयचें जिवीत ताणें लागींच्यान पळयलें आनी तें पळयतनाच साबार भासो ते शिकले. कोंकणी भास ती तांची मायभास
त्या भायर मुंबईत राविल्ले कडेन मराठी भाशेंतलें वाचन केलां, हिंदी वाचन केलां, कन्नड वाचन केलां. मागीर तुमी राती सांगिल्लें तुळू भाशेची तांकां थोडीशी जाणीव आसा. अशे भोवभाशीक जाणकार आमकां कोंकणींतले साहित्यीक आनी समीक्षक म्हणून मेळ्ळ्या. तांची कविता आनी कथा उजवाडाक आयल्या. संपादक म्हणून, पत्रकार म्हणून तांचें योगदान आसा. कनल बाब, हांवें तुमकां कसलो प्रश्न विचारचो अशें तुमकां दिसता? तुम्ही प्रश्न विचारता सुमेस्ताक हांगा हजर जाल्ल्या माया मगसो नमस्कार आणि पूर्ण बाब तुमकांय नमस्कार. तुम्ही प्रश्न विचारच्या पयले उदय बाबान हायड्रोजन बॉम्ब घातला समीक्षेचे बद्दल. ताणी म्हळां समीक्षकांनी चष्मा काडून पडायचे आणि लेखकांनी स्किन थिक करचें म्हणून सांगलें. स्किन थिक म्हणजे पयली सेन्सिटीव करतात तशें म्हाका दिसता. स्किन थिक जाल्यार ते सगळे सोण सोडतात. ताचे उपरांत ताणी शास्त्र विशयान आनी एक गजाल सांगल्या, समीक्षा शास्त्र विशयान. हे 2-3 गजाली कितें ताणें सांगल्या आसा ताच्या विशयान अर्दे मुक्कां पावणे वर आमकां उलय पावणे 7. तुमी भोवभाशीक समीक्षा करपाक भोवभाशीक वाचन केलां आनी एका समीक्षकाक भोवभाशेची जाणीव आसप, वेगवेगळ्या साबार भाशेंतलें वाचन आसप कितपत आदार करता? एज अ समीक्षक म्हणून ताका कितले विटामीन दिता? तुमचो अनुभव कितें? आता म्हजो खासगी अनुभव तुमी सांगचें जाल्यार आमी साऊथ कॅनडान कितें आसा दक्षिण कन्नडा म्हणटा आमी मंगळूर म्हणटा थंयसर आमकां शिकतल्यांक आमकां कोंकणी लँग्वेजी आमची आवय भास म्हणून घरा शिकोवंक मेळटा. आमच्या शेजारा आमी उलयतना आमकां तुळू भास शिकोवंक मेळटा. आमी शाळेक गेल्यार आमकां कन्नड मिडियमान शिकोवंक मेळटा. ताच्या उपरांत ती कन्नड मिडियमाची भास 10th स्टँडर्डान म्हणटा. ताच्या उपरांत प्री युनिवर्सिटी गेल्या उपरांत एज्युकेशनच इंग्लिशान सुरू जाता. ग्रॅज्युएशनांत इंग्लीश मिडियमान जाता. ताच्या सांगता तुमकां सेकंड लँग्वेज हिंदी मेळटा. सेकंड लँग्वेजान तुमकां PUC लेवलार तर प्रेमचंद मेळटा. डिग्री केल्यार तुमकां कुसुमाग्रज मेळटा. सो ही वेरायटी आमकां साऊथ कॅनडांत कशी मेळटा ती मेळना. आनी कोंकणी भास आनी मराठी भोव लकी आसा देखून आमी मुंबय गेल्यार आमकां ती पीक करूंक भोव सुलभ जाता. हांव 89त मुंबय गेलो. त्या वेळार बॉम्बे आसलें. ताच्या उपरांत ते मुंबय जालें. तो व्हडलो तेंडुलकराचें नाटक, विजय तेंडुलकराचें नाटक ताणी म्हजेर प्रभाव पडलो. ताच्या उपरांत पुला देशपांडे उपरांत जायते साहित्य आसले तांचें थोडें थोडें वाचन हांवें करून केलें. पूण जायतें वाचन करून मागीर इंग्लिशाचें आमकां वाचन मेळटा. साऊथ कॅनडांत आशिल्ल्याक आमकां हे लँग्वेज एक एक्सचेंज आसा बाय डिफॉल्ट आमकां मेळटा. आतां किशूक पळयल्यार ताका कोंकणी भास येता, कन्नडांत कन्नडा येता आनी एक कुंदापुरा कन्नडा म्हणून आनी एक आसा वेरायटी ती ताका येता. सो कशें वस्तू आमच्या कन्नडांत. सो आमकां समीक्षेचें या युनिवर्सिटीचें फॉर्मल एज्युकेशन म्हाका काही मेळ्ळें म्हळ्यार हांव 10th स्टँडर्ड कंप्लीट करून PUC वेताना आमकां आमचे टिचर्स कोण आसले लिटरेचराचे ताणी आमकां अनंतमुर्ती, गिरड्डी गोविंदराजा, ताच्या उपरांत एल.एस. शेषगिरीराव असले म्हणून कन्नडाचे समीक्षक कोण आसले ते सगळे मुळान इंग्लिशाचे प्रोफेसर आसले. युनिवर्सिटीनी इंग्लीश शिकयता. ही समीक्षेचे शास्त्र कितें आसलें ते शिकलेले बुद्धू आनी युनिवर्सिटींत शिकयतले क्लास ग्रॅज्युएट स्टुडंटांक, पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट. ते देखून हे मॉडर्निझम, पोस्ट मॉडर्निझम, न्यू कॉलोनियलिझम, मागीर आमचे वसाहतशाही विमर्शा, नवा वसाहतवाद, अस्तित्ववादी, मार्क्सिस्ट अले सगळे विमर्शेची ती समीक्षेची हे सूत्रां म्हणून कितें शास्त्रां ती शास्त्रां ताची एक प्रायमरी या प्रिलिमिनरी वळख थंय नोंद जाली. आतां ती सगळ्या भासांक कॉमन. ते इंग्लीश आसूं दी, मराठी आसूं दी, ताच्या उपरांत दुसरें मराठीत एक इंडिपेंडंट ते बालचंद्र नेमाडे कोण आसा ताणी एक इंडिपेंडंट समीक्षा शास्त्र केलां म्हणून म्हाका खबर आसा. पूण समीक्षेक तुमी तुमचें वाचन करून त्या क्षेत्रांत तुमी मुखार वचचे जाल्यार तुमकां मुळान ही समीक्षा स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिझम म्हणून कितें म्हणटात ताची बेसीक नॉलेज आसूंक जाय. आनी ती बेसीक नॉलेज वेस्टांत येता. आतां भारतांत रसप्रधान सिद्धांत म्हणून समीक्षा शास्त्र आसा ते संस्कृताच्या मुळांत येयलें. आतां हे सगळे आमकां एक नॉलेज आसा जाल्यार ताची बेसीक नॉलेज आसा जाल्यार मात्र
तुमकां आतां ताणें सांगिल्लें उदय बाबान तें अगदी करेक्ट आसा आमकां कोंकणीक आमचें इंडिपेंडंट एक समीक्षा शास्त्र जाय आनी आमच्या भुरगीं आतां युनिवर्सिटीन शिकतना PG करतना डॉक्टरेट करून पावंड्या पावतना आमकां समीक्षा शास्त्र जाय पूण तें डेव्हलप खंय जावन करचें ते ताची सुरवात जावंक जाय आतां म्हाका दिसता हांगा बालकृष्ण कानोडकर मागीर आमचो प्रकाश वाजरीकर मागीर S.T. तेंडुलकर असले थोडे बरोवपी आसा ताचे 2-3 पुस्तकां वाचले वज्राघात क्षा वालोर तस सगळे थोडे पुस्तकां वाचले तसले थोडे एक 4-5 आनी किरण मॅडम आसली किरण मॅडमाक ती इंग्लिशाची प्रोफेसर जावन आसली तिका समीक्षाची शास्त्रां सारकी कळीत आसा सो आमी एक टेक्स्ट आमी पीक करता जाल्यार एक पोएटाचो टेक्स्ट जावन दी या गद्याचो टेक्स्ट जावन दी या एस्सेचो टेक्स्ट जावन दी पीक करता जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक लेखाचे खंयचो विचार मांडून स्वता म्हणजे आमी चिकित्सक बाई म्हणून काल्पना चिकित्सक नदरेन तापासची गरज आसा तुमकां चिकित्सक नदरेन तापासची जाल्यार ती समीक्षेची शास्त्रांची जाणीव तुमकां आसचें पडटा सो त्या नदरेन वाचप भोव गरजेचें इंग्लिशाचें जावन दी पुरो आनी मराठीचें ते बालचंद्र रेपाणीन इंट्रोड्यूस केलां तें जावन पुरो दुसरी खंयची स्कूल सबकिडेचें फॉर्मल नॉलेज आसची भोव गरजेचें म्हणून म्हाका दिसता ताजे उपरांत आतां हाल्ली कितें जालां म्हळ्यार कन्नडा लँग्वेजान जालें तशेंच जालें तो आमचो D.R. नागराज किरम नागराजा ताचे उपरांत U.R. अनंतमूर्ती कीर्तिनाथ कुर्तकोटी आनी असले सगळे स्ट्रॉंग वर्ड्स ते कोण विमर्शक आसले ते बेसिकली दे वर इंग्लिश प्रोफेसर्स समीक्षेची शास्त्रां सगळीं मार्क्सिस्ट स्कूल जावन एक्झिस्टन्सिझम शिकलेले आसले वास्तववाद ताचे उपरांत नवो वास्तववाद सगळे ते स्कूल्स तांणी घेवन आयले स्त्रीवादी विमर्श फॅमिनिस्ट ते घेवन आयले आनी तांणी यूज करतना पयले टेक्स्ट इंग्लिशाचोच घेवन सुरू केलो फॉर एग्जाम्पल अनंतमूर्तीन वेस्टलँड असो तो टेक्स्ट काडून गेलो आनी ते ट्रान्सलेट आनी पळय केलें कन्नडाचे संदर्भ सांगता इट इज इजी कित्याक म्हळ्यार एस्टॅब्लिश जाला ते आमच्या कोंकणींत जसले टेक्स्ट कोंकणीन आमी सोदून काडूंक जाय आनी ते टेक्स्ट सोदून काडून ताचे जावन एक कवी समाजातल्या प्रश्न कडेन कशें जोडून घेता आपणाकूच आनी त्या समाजाच्या प्रश्न कडेन जोडून घेतल्या प्रश्न कडेन भायर पडून कसली वाड जाता म्हणून दॅट इज इम्पॉर्टंट हाजेर उलोवया आमी अशे समीक्षेच्या संदर्भात आमी मुखार चालू दवरुया आमची चर्चा ह्या तुमच्या पुस्तकान म्हणजे ही कोंकणी काव्ये कोंकणी काव्य रुपां आणि रूपकां ह्या पुस्तकांत तुम्ही सांगला जे आता ते सगळें दिसता म्हणजे समीक्षा शास्त्राचो तुम्ही अभ्यास केला हे दिसता आणि तुम्ही ह्या समीक्षेच्या शास्त्राच्या तुम्ही शिकिल्ल्या त्या बळाचेरूच आपली भास आणि आपले भाशेंतलें साहित्य आयज समकालीन भारतीय पावंड्यार खंय आसा हें तर्जोवपाचो प्रयत्न करता तुम्ही कॅनरा कोंकणी म्हटला कॅनरा कोंकणी साहित्य आनी गोंयच्या साहित्य वाचला तुमकां कितें फरक दिसता तुमकां म्हणजे कॅनरा कोंकणी साहित्याची घटाय ताजें बळस्थान आनी हांगासरल्या साहित्याची घटाय बळस्थान कितें फरक दिसता कितें वेगळेपण दिसता तुमकां काय समीक्षा करपाक सारकी ताकद भितर आसा काय ना म्हाका खंयच्याय साहित्यात कांय फरक दिसना म्हाका साहित्यात हांवें पळोवचें तुजें साहित्य जिवाच्या तर्फेन आसा या जिवा विरोधी आसा फॉर एग्जाम्पल आतां उदय बाबान आमकां सांगलें तुमी तुमचो फ्रेंड देखून तुमी ताचे वयर एक समीक्षा करिनासतना रावतात की म्हणून हायपोथेटिकली तुम्ही चिंतून पळया आतां म्हजो फ्रेंड तो एक जिवा विरोधी नॅरेटिव्ह डेव्हलप करता आनी तुमी ओगे रावतात ते करेक्ट करनासतना सोसायटीक लॉस जाता सो एज ए समीक्षक यू वील बी एट फॉल्ट हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दिता ह्या बुकान हांवें एक दोन हांव ओके दुस्मान काय जाल्यार म्हजो फ्रेंड आसा एंड्रू यल्डीकर ताची एक पोयम आसा त्या पोयमांत ताणें बरयलां एक चेडूं कॅथोलीक ते व्हाईट गाऊन घालून ते काजाराक रेडी जाता रेस्पेराक वचून रेडी जातना ते भायर बाल्कनी घेता बाल्कनी आयिल्ल्या तेन्ना ते पिंजरांत एक धवे पारवो पारवो म्हळ्यार तुमी कितें त्या पारव्याक ते सोडटा तो कन्क्लूड करतना ते समारोपांत लास्ट चेडूं तो म्हणटा आज पारवो स्वतंत्र जालो
हे चेडूं कैद जालें म्हळ्यार मुळांत असो स्वर कितें त्या कवितेचो वॉट इज सावंड्स ते चेडूं काजर जावन शी बिकम बंदिवान जालें कैद जालें सो entire institution of marriage over there, as a protagonist of the poem, you are raising the doubts which is not acceptable to the society. As a summation, I have to say it loudly that see, this is not acceptable to me, but to the society. हांव दुस्मान जालो जाल्यार ह्या प्रकाराची बाईन सांगली चिकित्सक समीक्षा ती आणि हांव ताणें सांगलेलें जाल्यार म्हणटा नांव खाणगे नासतना स्वप्न सॉरी कोणाक सरस्वती सन्मान मेळिल्ली कृती अशी म्हणून हांवें सांगलें कोण पोएट ताचें टेक्स्ट कळलें तें सगळें सांगलें एनदर कॉन्टेक्स्ट अरुण शंकर तांचे एंटन बरेकराची ताणें फॉर्म कशें यूज केल्यात म्हण लागता दोगांचेय पोएमांत माजर येता बट इन वॉट कॉन्टेक्स्ट एंटनी बारकर यूजस कॅट एज एन सिंबल आनी अरुण बाबू म्हाका अरुण बाबाची वळख केली तो खंयच्या कॉन्टेक्स्टार कॅट एज अ सिंबल ताचे पोएमांत काडटा म्हणल्यार म्हाका इम्पॉर्टंट अल्टिमेटली ताच्या पोएमांत अरुण बाबू ही सकम्स टू द ब्लाइंड बिलीफ ताचे कॅट पळयत म्हणजे कविता आसा माजर म्हणून ती कशें आसा माजर एकच रूप दोन म्हणून एंटनी बारकरच्या पोएमांत तो ती ब्लाइंड बिलीफांतून भायर येता म्हळ्यार एक तुका वात गाणगेन येता आनी त्या रुमांत ती पेटयता तेदो ते काळे माजर आसा म्हणल्यार एक अंधश्रद्धा निर्मूलन जाता अरुण शंकर हांच्या कवितेत ते काळे माजर पर्वती माठ म्हणून तो सोंड येता सो ते सरेंडर जाता म्हाका बघता आणि रिडराक तशें मेसेज पास जाता म्हणून म्हाका बघता जाल्यार आय से दॅट दिस इज नॉट फेर सो ते सांगचें काम म्हजें आनी विथ द टेक्स्ट सांगचें काम म्हजें सो ताचे उपरांत ते कशेंय घेवन दी तें म्हाका परवाना आनी आमचे रिडर्स ते करतात तुम्ही परत ते याद करनाका हां बरी अशें स्कीम नासून जाय समीक्षा करता आसतना एक समीक्षक साहित्यिकान जी फिलॉसॉफी उक्ती केल्या ताजेर चड भर दिता एकएकदां फिलॉसॉफी उक्ती केल्या पूण साहित्याक म्हणून एक आकृतीबंध आसता साहित्याक म्हणून आपलें शरीर आसता सौंदर्य आसता हांव संगीताची साहित्य समीक्षा करता आसतना म्हाका लय दिसता म्हाका ताल दिसता तातूंत ती खोलाय दिसता तातूंत रस दिसता तशे तरेची तुमी मुद्दे कांय उपस्थित केले तुमचे भितर पिंतुराच्या संदर्भात तुमी उक्ती केला म्हणजे एका समीक्षकाक पेंटींग समीक्षा करपाची ताकद आसूंक जाय अशें दिसता तुमकां एका समीक्षकाक साहित्य समीक्षकाक संगीताची समीक्षा करपाची ताकद आसल्यार बरें आसतलें अशें दिसता तुमकां म्हणजे ती क्वॉलिटी जर एका समीक्षा भितर आसली जाल्यार बरी समीक्षा भायर सरूंक शकता अशें दिसता तुमकां दिसना तुमकां ते दिसता सारकें आनी एक प्रश्न आसा आतां तुमी एक साहित्य कृत्येंत एक विचार दिता ते तुमी वखदा विचार फिलॉसॉफीचो मुद्दो विचार तो जिवातर्फेचो या जिवा विरोधी ते सोदून काडची गरज म्हाका आसा आतां तुमी कितें एस्थेटिक्स जे अलंकार जे लायक ते सगळे म्हणटात ताका एक्सटर्नल डेकोरेटिव्ह टूल्स तो विचार त्या रिडर पावोवंक तुमी यूज करचे टूल्स इफ दोज टूल्स आर नॉट यूज्ड फॉर द गुड रिजन म्हळ्यार एक बरें एक मॅसेज बरें एक संदेश सोसायटीक पावोवंक हे टूल्स यूज करून जाल्यार ते टूल्स मिसयूज केले म्हणून मोज मारता सो हांवें आतां सांगलें सिंबल ताणें यूज केले फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड कोणाच्या कवितेन ताणें सिंबल यूज केले ते पारवेचे सिंबल ताणें गुड रिजन यूज करून म्हणून हांवें सांगचें माजराचें सिंबल यूज केलें हे सगळे एस्थेटिक्स तुवें बऱ्या हाका यूज करूं न्हय तुज्या काव्यान तुवें खाली यू मे बी व्हेरी एक्सपर्ट तुवें ते कौशल्य प्रमाणे यूज केलाय ना समजो कौशल्य पूण ते बऱ्या हाका यूज जावना म्हणून म्हाका म्हणटा ते करून तुमी तुमचे विचार सारके ना ते जिवातर्फेचे नात आनी तुमी कितें सांगूंक कशें जाता कितें मुद्दो मांडूंक कशें जाता तो सारको ना जाल्यार तुमी कितलेंय ताका डेकोरेशन करणं कितलेंय अलंकार करणं कितलेंय एस्थेटीक करणं ते फायदो ना म्हणून म्हाका म्हणटा अल्टिमेटली तुमी कितें सांगूंक कशें जाता बऱ्या समीक्षका कडेन खंयच्यो क्वॉलिटीज आसपाक जाय एक सांगलें तुमी
ती स्कूल्स ऑफ समीक्षा आसा ती ताजे कडेन तुमी वचपाक जाय. म्हणजे एकाडेमिकली समीक्षक म्हणून मुखार जर येतलो जाल्यार एकाडेमीक टॅक्स्ट तुमी घेवन येवपाक जाय. आनी कांय क्वॉलिटी कसल्यो जाय बऱ्या समीक्षकाक. बऱ्या समीक्षक कडेन एक चिकित्सक दिश्ट आसूंक जाय आनी ती दिश्ट खंयची म्हणल्यार जिवाक राखपाची आसूंक जाय. समाज मुखार वचत तसले आसूंक जाय. समश्टी प्रगतीची समाजाची प्रगती जावची तसली आसूंक जाय. आनी खंयचीय साहित्य कृती ताका ह्या एका मूळ विचाराक विरोध केलो जाल्यार चिकित्सक नदरेन हे सारकें ना म्हूण सांगचे तसली प्रामाणिकता एका हाका आसूंक जाय. तेय ताका मागीर तो म्हजो इश्ट देखून हांव सांगना ताका दुखता म्हणल्या खातीर हांव सांगना ती लक्षण बिलकूल आसूंक ना. दॅट इज द इम्पॉर्टंट एंड बेसीक क्वॉलिटी ते आसूं. चिकित्सा हो एक भाग समीक्षकाचो जालोच. पूण एका भाशेच्या साहित्याची समीक्षा करता आसतना दुसऱ्या प्रगत भाशेंत कितें चलता हाचो अभ्यास त्या समीक्षकाक आसप गरजेचो आसता ओ ना. हांव तुमकां ताचें उत्तर जयंत कायकिणीच्या एका कोट हातून दिता. जयंत कायकिणीन ताका एक क्वेश्चन विचारलो. त्या भाशेंत कशें आसा, ह्या भाशेंत कशें आसा, ह्या भाशेंत कशें आसा, ह्या भाशेंत कशें आसा. ताका ताणें म्हळें त्या भाशेचो लेखक तेंत उदक घेता, ह्या भाशेचो लेखक तेंत वारें चलता, ह्या भाशेचो लेखक तेंत परिसरांची येता. तर वेगळे वेगळे मानदंड कितें वी लिव इन द सेम सोसायटी. तेंत वारें आमी काण घेता, तेंत उदक आमी बी येता. देखून भास एक मिडियम ऑफ एक्सप्रेशन ते वापर. ती भास कोंकणी आसून पुरो या इंग्लीश आसून पुरो या मराठी आसून पुरो या हिंदी आसून पुरो. ते देखून ताका व्हडलो फरक पडना. साहित्य म्हणून आसता. आतां हांव हातूं ह्या बुकाक सांगूंक सोदता कितें म्हणाले आमच्या कोंकणी भाशेंत असली रिचनेस कितें आसा तातूंत बऱ्या गजाली भितर वस्तू आसात. रेशियो तुमी काडून गेल्यार आस्वादक म्हणचे तसली समीक्षा तातूंत आसा. आतां मेल्विन रॉड्रिगसाच्या कवितेनी देवाची रुपां म्हणून ती कशी वेगळ्या वेगळ्या संदर्भांनी उपयोग केला. हांगा रुपी आसूं विरोध संवाद आनी अंतरविरोध म्हणून एक आसा. तांकां राजाय पवाराची कविता घेतल्या, आरवी पंडितांची कविता घेतल्या, विल्सन कटिलाची कविता घेतल्या. एक कॉइन पावली ती विल्सन कटिलान कशी यूज केल्या एज ए रूप फॉर्म ताच्या कवितेंत आनी समाजाच्या प्रश्ना कडेन ताणें ताका कसो जोडून घेतला आनी त्या प्रश्नांत ताच्या संगत सामाजीक फुडका दिवन कसली वाट दाखयल्या म्हणल्यार इम्पॉर्टंट एका समीक्षकाक. हे आतां एट दीस स्टेज हांवें सांगचें आसा न्ही तें बारीक हार्ड म्हणून दिसून पडटा. पूण एक दीस कोंकणींत समीक्षा शास्त्रांत डेवलप जालें तेन्ना ताका एक स्कूल आयलें जाल्यार आमचेंच एक इंडिजिनस तेन्ना ताका सरळीकृत जावन भुरग्यांक समजोवन सुलभ आसा. व्हडलें कांय टफ म्हण न्ही. ते देखून भासाचे कांय वेगळे वेगळे हे ना. आमी आतां मंगळुरांत रुपयाचे ते कॉयन तातूंत हांवें च्या प्रातेपुस्तकाची एक कॉयन म्हणून वटाची पावली म्हणून नाका तें हांवें तातूंत एक सिंबल काडलें. ते वेगळे वेगळे कवीनी सुद्दां कोंकणीचेच कवी एकच सिंबल पावली रुपयाची ती कशी वेगळी वेगळी यूज केल्या आनी एकल्याच्या कवितेन ती क्लास स्ट्रगल कशें रेप्रेझेंट करता आनी एक कवितेंत इकॉनॉमीक सप्रेशन कशें रेप्रेझेंट करता, डिस्पॅरिटी कशें रेप्रेझेंट करतात आनी ताचे जर भायर येवपानी काले वाट एवरी पोएट खंयचोय रायटर जावन तो समाज सांगता समाजाच्या प्रश्ना सांगता आपणाक जोडून घेना जाल्यार ताचे जावन भायर येवची एक सूच वाट जरी दाखयना जाल्यार ताचे करपाक कांय व्हडलें मात आसा म्हूण म्हाका बघा. दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन. वदळी तो मुद्दो आयिल्लो किशोर भाटकुराच्याय वक्तव्यान मुद्दो आयला तो विश्व नागरीक जावपाचो आनी विश्वाचे प्रश्न आपल्या कडेन ओडून घेवपाचे आसले. आमच्या कोंकणी साहित्यांनी वैश्विकतेचो सूर हो वैश्विकतेचो सूर तुमकां कितलो दिसला? डबल चॅक
हय हांव तेच म्हणटालो विश्व नागरिकता आनी साहित्यांतली वैश्विकता. आतां तुमी इतलें वाचता साहित्य आमचें तुमचें तुमच्या बाबान म्हटलां तशें आमचे कोंकणीन येता तें सगळें दर्जो नासता हें नासता अशें वेग आरोप जातात. ते तुमकां कितपत हें पडटा. आनी दुसरें तुमच्या वाचनान थोडी तरी आमचे कडेन उबारी आयिल्ली दिसता काय ना, वैश्विकते कडेन सूर दाखयता काय ना, हे विशीं आमकां सगळ्यांक आयकुप्यांक आयकूंक दिवचें. हाका जाप हांवें न्ही हाका जाप पुंडलीक बाब नायकान दिल्या. ती 2008 or 9 दिल्या. कवी मेल्विन रॉड्रिगसाच्या प्रकृतीचो पास ताका साहित्य अकादमीचो पुरस्कार पळोवलो ताका बरयतना ताणें म्हणलें मेल्विन रॉड्रिगस कवी विश्व नागरीक कसो जाता म्हळ्यार विश्वांतल्या प्रश्ना कडेन तो आपणाक जोडून घेता म्हणून सांगता. आतां गोंयच्या कवीची चड करून म्हाका अभ्यास नासलो तो 2009 2013-14 उपरांत 14 नाका 2013 उपरांत आमी अभ्यास करून सुरू केलो. विश्व नागरिकाची कल्पना दॅट इज बेसिकली कुवेंपूचे विश्व मानव जावचें कर्नाटक व्हडले वेंकटपती. आतां कवी मेल्विनाच्या पयले बरयले कवी एक चाफ्रांदे कोस्ता, जेसस स्वामी सुप्रिया, J.B. Moraes, you name anybody, J.B. Sequeira, including Sahitya Academy Awards. तांच्या पोएट्रीक विश्वात कितें जाता ताका रेस्पॉन्स ना. त्या प्रश्ना कडेन हो कवी जोडून घेतलो ना. फॉर एक्झाम्पल लुईस मस्करेनस असतो. ओके तो कवी तसो कोंकणी कविता केंद्रान कोंकणी कवितेक ते बापय म्हणून ताका सांगता. लिव्ड इन द इरा ऑफ वर्ल्ड वॉर. कवितेन कांय ना. चापरा देखो हांगा आसलो, मुंबय आसलो, मुंबयची खंयचेय संकेत ताणें ना. टू माय नॉलेज मेल्विन रॉड्रिगस इज द फर्स्ट पोएट फ्रॉम कर्नाटका टू ब्रिंग हे सगळे मेटाफर्स सिम्बल्स आनी आसा ते हाडून. हांव तुमकां तांची एक कविता दिता. झूज म्हणून एक कविता आसा. इट इज व्हेरी सिंपल. आतां आमी सकाळीं पुंडलीक बाबा भेटून गेलो हेमाबाई म्हणाली हर एक कवितेंत एक कादंबरी दिसूंक जाय, एक शॉर्ट स्टोरी दिसूंक जाय, एक हे दिसूंक जाय म्हणून. आनी ताणें म्हणचें आसा कविता म्हळ्यार एका काणयेचें विरगळयलें रूप म्हणून. नाव ओवर द इयर्स ताणें चेंज केला ना डेफिनेशन. आय डू नॉट नो चेंज जाता. सो तांच्या ह्या झूज कवितेंत एक काणी आसा. द प्रोटॅगनिस्ट कोण आसता कवितेचो समज तो सेल्यूट करता बार्बाराच्या सलूनाक. आनी दॅट बार्बर इज ए पाकिस्तानी गोल्ड नाईट त्या टायमार. आनी तो शेविंग करून बसतना त्या बार्बरा कडेन अशें मनीस डायलॉग येता आनी तो इतलो आवेशान करता आनी वो इंडियन इतले आवेशान करता आनी त्या टायमार थंय झूज जावन आसता सारकें. सो बॉर्डराचो जे झूज अल्टिमेटली ह्या सलूनाच्या भितर एका इंडियन आनी एका पाकिस्तानी नागरिकां मदें जावंचो जाता. वो भियान इतलो थांबता इंडियन. आतां तो भायर वचून न्ही म्हणजे मोडे पडत घेतलो कित्याक म्हणटा ताच्या हातान वाकर आसता. तो म्हणटा बॉर्डरार म्हज्या फातिमाचो जत्मो उदाहरण करता आसलो म्हणून सेंटन्स दिता. सो दीस इज द नॅरेटिव. सो असले प्रश्न आतां थंय जावचें एक हें बॉर्डर म्हणटा झुजाचें इन्सिडेंट तें एका मंगळूरयानाच्या पोएटाच्या या एका एनी मनीस तो टॅक्सी ड्रायव्हर करतो. पोएट पूण ताचें म्हणना तो टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणतो पडयार म्हणून आसो दुबयन काम करता सेलूना गेलो. तांचे मदें एक मानसीक संघर्श कशें कारण जाता म्हणल्यार तसलें नॅरेटिव्ह ताणें बेश्टें मांडल्या. इवन एंड्रू टिकुन्ना तोय मस्त कसो गलपान आसलो. ताच्या कवितेंत असले सिम्पल्स या मेटाफर्स येवना. J.B. Moraes मुंबयच आसलो. J.B. Sequeira मुंबयच आसलो. ताणें आपणून इन कंपॅरिजन इन कॉन्ट्रास्ट तुम्ही यशवंत चित्ताला पळय जयंत पैकिणी पळया हे कोंकणी मनीस कन्नडात बरयतले पूण भारतात चित्ताला शॉर्ट स्टोरीज ते सगळे तातूंत आनी हाडले अंगाची आसतली. ताच्या उपरांत थंय बँडर्साचो चौक आसतलो बँड स्टँड आसतले. ताच्या उपरांत थंय त्या चौकांत भायर भुरगो मेळटलो. ऑल दीस थिंग्स नॅरेटिव्स ताणें कशे हाडले म्हणून ती दिश्ट कोंकणी काव्यान कवी मेल्विनान हाडली म्हणून म्हाका दिसता. दिस इज द विश्व नागरिकत्व. ते हांवें डिफायन केल्लें न्ही ते पुंडलीक बाबान त्या बुकान बरयल्लें आसा. हांवें तें इलॉबरेट केलें.
हांवें आनी इल्लें कंटिन्यू केलें करेक्ट ती एक शास्त्र आसता न्ही तें बसता खंय म्हणून तें लोकांक कन्विन्स करता असलें आनी दोन टॅक्स्ट आतां बरयतले मस्त जाण दुबयन मस्त कवी आसा कवयत्री आसा तांच्या कवितेनी असली नॅरेटिव्ह ती बांदून दितात ती ते आनी समीक्षा करतले न्ही ती आस्वादक आसूं पुरो या चिकित्सक आसूं पुरो आनी समीक्षा करतले न्ही ते कंटिन्युटी केली आनी हांवें बरयलें जोडलें जाल्यार हें सारकें कंप्लीट जाय सो असलें विश्वनागरिकत्व म्हणून ह्या टायपाची एक विश्वरूपी दिसता अल्टिमेटली कंपोस्ट मनशापण मात्र आणि ते मागीर ते दूध जाता मागीर सगळं ताका सोडटा मागीर वो देव वता बचाव खंयची कथा विरगळिल्ली कविता खंयची कविता ही विरगळिल्ली कथा अशें म्हणटा म्हणजे हेमाबाईचो मुद्दो कितें आसा की एक कादंबरीन कथा कविता दिसूंक जाय आनी हें पुस्तक वाचतना तुमचें गुलजाराच्या तो शिजोवपाचो उल्लेख संदर्भ आसा शिजपाचो शीत शिजपाचो मागीर थाली सगळ्यांचो उल्लेख तुमी केला आनी हें सगळें पुस्तक वाचतना म्हाका एक दिसलें तुमच्या भितर समीक्षक आसा तसो एक ललीत निबंधकार आसा तो ललीत निबंधकार अजून मेरेन म्हाका पुस्तक रुपान कवी म्हणून तुमी मुखार आयले कथाकार म्हणून मुखार आयले समीक्षक म्हणूनय आयले ललीत निबंधकार म्हणून मुखार येवपाक कारणान न येवपाक कारणान मुळा बिजा दिसता भितर ललीत निबंधकाराची बिजा ह्या साहित्य बरोवपाक दिसता पूण तो निबंधकार म्हणून मुखार येवपाक अजून कळाव कित्याक लागला अशें म्हाका वाचक म्हणून दिसता बरयल्ले आसात थोडे पूण ते बुकान ना दुसरे कडेन आसतले छापून येवना पूण ह्या बुकान ती स्टाईल हांवें यूज केल्या कित्याक म्हळ्यार ललीत निबंधाचे स्टाईल कित्याक यूज केल्या म्हळ्यार दिस इज द बिगिनींग आनी खुबशा ह्या टायपाचे बूक चड येवना आनी सुरवात करतना एकदम तुमी एकाडेमीक लँग्वेजी आनी बारीक टफ लँग्वेजी आनी बारीक सुत्रां दिलीं जाल्यार ती टफ जाता म्हणल्यार इल्ले इल्ले निबंधाच्या टायपाची लँग्वेजी स्टाईल यूज केल्या ते म्हणून लोकांक पावोचें नाही आमी तुमचे कडेन संवाद करता ह्या पुस्तकाच्या संदर्भात संवाद करता त्या प्रमाण समीक्षा खंय पावल्या आमची हें आमच्या आयकुप्यांक कळूं वाचप्यांक कळूं इतलेंय आमची अपेक्षा आसा म्हणून एक प्रश्न करता अस्तुरीच्या संदर्भांतूय तुमी एक समीक्षणात्मक निबंध ह्या पुस्तकांत अस्तुरी विमर्श हाडला आनी हांगा एक अस्तुरी आसा आमची कवियत्री राजश्री सैल एक कवी आसा जिवंतपणान दोन व्यक्ती ह्या पुस्तकांतल्यो हांगा आसा वेलमीन बाबाचेर आमचें उलोवप जाला तिसरो मागीर तांचेर उलोवया राजश्री सैलाच्या कवितांच्या संदर्भात तुम्ही थोडेसे भाष्य करचे जे वरवीं आयची युवा कवींची कविता खंय पावल्या हाजेर थोडोसो तुमचे कडल्यान उजवाड पडचो हांव राजश्री सैलाक सिंगल आउट करना म्हणजे म्हाका आनी दुसरो काय जाता आय विल टेक म्हजो मुद्दो आसा युवा कवींची कविता आयज तुमचे नदरेन खंय आसा सो समीक्षकाचो धर्म आसा एकल्याक सिंगल आउट करचो ते टेक्स्ट आता अँड्रूचो टेक्स्ट मात्र ऑब्जेक्शन आहे असतो ते देखून हांवें ताचे वयर मात्र केलें आतां हांवें काडलेले ती पळय आतां अँड्रूचे कवितेंत असले टेक्स्ट असले ते मात ऑब्जेक्शन असले ते देखून ते मात्र सिंगल आउट करून ताचे वयर मात्र हांवें विश्लेशण केलें आतां तुमी सांगतो अस्तुरी स्वातंत्र्याचो मुद्दो हांवें ओन्ली राजश्री सैलाचे टेक्स्ट मात्र पिक केले जाल्यार इट विल बिकम इनकम तुमी सॅम्पलिंग करता एक्झिट पोल करता आनी दुसरें कितें करता मस्त सॅम्पलिंग येता सेम वे राजश्री साहेब नूतन सकरबर्दे शकुंतला तारकेनी स्मिता शेणय सगळ्यांक घेता ताणें सगळे तांच्या काव्यांत कशे कशे स्त्री स्वातंत्र्याचो मुद्दो मांडला आनी ताचें नांव भायर येवचें कशे प्रयत्न दाखयला अल्टिमेटली ती कितले कन्फ्युजन आसा तर स्त्री स्वातंत्र्याक दर म्हणल्या विशयान म्हजो दर कमी मांडला आतां नूतन कळेची कविता आसा म्हाका सुटी जाय म्हाका सुटी जाय म्हाका सुटी जाय आता ती म्हणटा हांवें तें केलें हें केलें तें केलें आतां तिका ऑफिसांत जावन सुटी जाय ह्या कामाक जावन सुटी जाय म्हणल्याची क्लॅरिटी ना आतां राजश्री बाईचे अग्ली टेक्स्टा सजेक्ट आसा आनी दुसरे आनी एक हें आसा शकुंतला बाईची कविता आसा ताचे वेळ उल्लेख सगळे टेक्स्ट काडले 4 या 5 सॅम्पल काडले ते सॅम्पल काणी घेवन शकुंतला बाईची स्त्री स्वातंत्र्याची कल्पना कशी आसा राजश्री बाईची स्त्री स्वातंत्र्याची कल्पना अशी आसा नूतन कळेची स्त्री स्वातंत्र्याची कल्पना अशी आसा स्मिता शेणयच्या स्त्री स्वातंत्र्याची कल्पना अशी आसा सो सगळे आमच्या प्रॉमिनंट आधुनीक कोंकणी कवयत्रीचे
स्त्री स्वतंत्र कल्पनाच अशी असं म्हणतो एक मुद्दा म्हणतो केला सो तिचे टेक्स्ट हांव घेता उदय बाबा सांगले ती खरें जालें चष्मा लावच्या रिडिंग क्लास नाही लाईव्ह चालला नाही आहे म्हणजे ते प्रॅक्टिकल साध्य असा हांवें सांगलां आतां पुरो म्हाका आनी सुटी जाय म्हणजे दोगूय स्त्रियो आपल्या तळमळान पुरस्कारांक पैसाना दितात पूण पुरो आनी जाय म्हणच्या कवितेच्या तुलनांत गोंयची कवयित्री राजश्री साईत हिच्या हाली पयलीं बेगीच चोरूंक लागल्या ही अप्रकटीत कविता कवितेंत स्त्रियेच्या सर समस्यांचेर फकत आनी फकत दादले मात्र कारण म्हणून आक्रोश विस्फोट जाल्लो दिसून येता म्हणून सांगलां इट इज विस्फोट जाला म्हणून दादलेलो इगो दादलेलो हवस क्रोध स्वार्थ काम हाका एक करून बळी पडूंक लागल्यात बायलो बेगीन सरूंक लागल्यात सो दर बायलो बेगीन सरूंक लागल्यात कवितेंत गंभीर गोंधळान सांपडलेल्या स्त्रियेक विसवणें अश्रूच दिसून येना म्हणून शी कन्क्लूड्स दॅट बायलो सरूंक लागल्यात संघर्श फूड करूंक जायना आतां हे सगळें नाका म्हणून आमी सरूंक लागल्यात म्हणल्यार एका निश्कर्शाक ह्या कन्क्लुजनाक ती येता म्हणल्यार आवाज तत्व आसा स्वर तत्व आसा म्हणून हांवें सांगलां नाही अगोदर तुम्ही म्हटलें पळय हांवें तुमकां प्रश्न केलो एक कन्नडा कोंकणी साहित्य गोंयचें साहित्याक मुद्दम प्रश्न केल्लो तो हें साहित्य म्हणून तो साहित्य आसता पूण तरी आसतना चर्चेक एक वाव येवचो म्हणून हांवें प्रश्न केल्लो साहित्या कडेन तुमी साहित्य म्हणून पळयता आनी स्त्री विमर्शेचे मुद्दे तुमी उपस्थित केल्या ह्या पुस्तकांत ते सगळ्या बायलांनीच केल्ले मुद्दे उपस्थित केले दादले कवी बायलांचेर उलयना काय दादले कवी बायलांचे उलयतात ते पुरुश कथाचार्य उलयतात तुम्ही एंटोनी बार्कर असो मासा म्हणलो बूक काणयो वाचलो जाल्यार तातूंत एक टिपिकल कॅरेक्टर तो क्रिएट करता ते कॅरेक्टर आसा जास्मीन हांवें इवन तातूंत उल्लेख केला स्त्री कवी कवयित्रींनी ज्या इंटेन्सिटींत स्त्रियांचे मुद्दे म्हणले ताच्या की डबल ताकदीन एंटोनी बार्करन ताच्या गद्यांत स्त्रियांचे मुद्दे मांडले फॉर एक्झाम्पल ताची कापूस म्हणली एक काणी आसा त्या कापूस काणयेंत ती येता टॉयलेट एक प्रेम गांवचे पयले बरयलें अक्षय कुमाराचें एक हें आसा इतली पॉवरफुल काणी आसा काणी त्या काणयेंत जास्मिनाच्या कॅरेक्टरा भितर रावून एका स्त्रियेचे स्वातंत्र्याची कल्पना कितें आसूंक जाय आनी तिका कसल्या विकल्पांत स्त्रियेक स्वातंत्र्य मेळटा म्हणून ताणें सांगिल्लें परिणामकार रितीन त्या स्त्रियांनी कवितेंत सगळ्यांक जावना म्हणून त्या बरयता आसलो म्हणून तुमी बेजार करता कस करता तुम्ही टेक्स्ट एंटोनीचे वाचा आनी एक एस्से अंतले हांवें कोट केल्ले कविते वाचा योरे पुरुशा आमकां सोडवण दिवून शकुंतला माई कितें म्हणटा निदर्शनां आनी कितें म्हणटा आनी म्हाका सुटी जाय म्हणटा की कन्फ्युजन कितें आसा आनी बायलो वेगळी सरोंक लागल्यात म्हणून ही कितें म्हणटा हे सगळे गोंधळ कितें आसा कन्फ्युजन त्या सगळ्या कन्फ्युजनाक क्लियर क्लॅरिटी एंटोनीन दिला ते गद्य देखून हांवें उल्लेख करूं ना हे जाल्यार हांव उल्लेख करता सो दॅट इज द व्हेरी बिफिटींग हे क्लासीक एक्झाम्पल तशें आसो जे स्त्री स्वातंत्र्य पूण ते जास्मीन म्हणलें कॅरेक्टर त्या एका मासा म्हणल्या काणयेंनी ताच्या सडावत कडेन सगळे कडेन कंटिन्यू जावन गेलो मासा काणयेंत ती वर्सां तेंत आसा न्ही किशोर गेलो किशोर वचलें ना आनी ती बहुशा भाशा मंडळांत एवॉर्ड मेळ्ळा ताका आनी
तुमका कविता पब्लिकेशन ती वाचलाय. पब्लिश केली हांव वाचलो. तत तुमी 10-12 काणयो आसल्यार फुड्यार 50% काणयांनी जास्मीन आसा आनी ते जास्मीन म्हणल्यार एका कॅरेक्टराच्या थ्रू स्त्री स्वातंत्र्य म्हळ्यार कशें आसा जें म्हणल्यार कल्पनाची क्लियर पिक्चर ताणें दिवचे प्रयत्न केला. हांव वूड हॅव बीन हॅपी आमच्या कवयत्रींनी तें एडॉप्ट केलें जाल्यार बरें आसलें म्हणून. आयच्या ह्या तुमच्या संवादांतल्यान आमच्या भितरल्या कितलेशे समीक्षकांक उर्बा मेळची, नवी नदर मेळची, नवे मुद्दे मेळचे असोय आमचो एक हेतू आसा. नव्या समीक्षकांक धीर जावचें, कोणी आपल्याक वायट म्हणटलो म्हणून भिवप ना. अशी एक चर्चा बाई मौजो हांणी ती सांगितली की आमी आस्वादकी समीक्षा करता आनी बरेपण जोडपाक लागता आनी तातूंतल्यान आमी कितें करता, आमी सारें खंयचें आनी बरें खंयचें वळखुपाक विसरता. कोंकणी तशें आसा काय कितें? वायट सब्जेक्ट भियोवचें कितें गरज हांवें सांगलें न्ही. आतां एक तुमचो फ्रेंडच आसूं पुरो, ताणें तें बिल्ड करचें एक नॅरेटीव आसा, ताचे जावन सोसायटीक जालें वायट जाता जाल्यार ताका वायट जाता समज हांवें कितें भियोंक जाय पळय. आनी त्या भियेंत हांव आसां जाल्यार हांव सोसायटीक अन्याय करता, हांव सोसायटीक बरें करना. आनी हांव वगे रावन बिंग सायलंट ऑर म्यूट स्पेक्टेटर हांव अन्याय करता सोसायटीक. सध्या तुमचो दुस्मानकाय जोडपाचो धंदो कसो चल्ला? हांव व्हेरी फ्री आसा. आय हॅव व्हेरी व्हेरी फ्यू फ्रेंड्स. आयला ते ओटलो उचला आतां पोटलो हेका तेका लागतो. इज रुनाल्ड सिक्वेरा इज व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मायन. आनी आमचो रामराज कासी आसा, इज 75 years old. तो घुसला सिनियर रायटर्स. असले इश्ट मेळ्ळे आनी दुस्मानाची गरज आहा? सो म्हाका म्हणपाचें आशिल्लें की समीक्षकाक समीक्षा साहित्याचो अभ्यास करपाकूच जाय, पूण एक व्यक्तिमत्वान कांय गूण घालून घेवपाक जाय. म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट स्वताक लावन घेवपाक जाय अशें दिसता म्हाका. ते कोड ऑफ कंडक्ट एक एग्जाम्पल दिली जाल्यार ही दिताय पिवपाक जाय कित्याक अशें. पण बरोबर न्हय म्हणटकीर आनी कसले कांय मुद्दे आसा तुमचे कडेन तेय बीन आमच्या नव्या समीक्षकाक कळूं, जे वरवीं हें आमचे कडेन आसूंक जाय. नव्या समीक्षकाक वाचन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ताणें रिडींग आनी सेकंड टायम रिडींग जायचें. एक फावटी तुमी टेक्स्ट वाचलें तें तुमकां कळटा म्हणलें सारें आनी कितें म्हणून क्लियरली मेकअप. आतां एक कोणूय नव्या लेखकान तें बरयलां आनी एक बिगिनर म्हणून चिंतया तें तुमी काण कुशीक करचें, ओके फायन. पूण एक प्रस्थापीत बरोवपी कवी या तो ऑलरेडी ताचे 3-4 संकलनां एन्थॉलॉजीज आयल्यात आनी तो एक ओपिनियन क्रिएट करूंक शकता समाजांत, ते नॅरेटिव्ह सेट करूंक शकता. देन यू हॅव टू स्पीक. कितलोय व्हडलो जावन तो स्पीक अप. तें तातूंत पिवपाची गरज. आनी तांत्रीक गजाली आतां कवितेचे कितें डेकोरेटीव गजाली एस्थेटिक्स ते इम्पॉर्टंट न्ही. सोसायटीचें तें हें हार्मोनियस वातावरण आसा, कितें कल्चर आसा, ताका एक लिटरेचर टेक्स्ट कशें हार्म करूंक वयता तें तुमी रावयता. सेम टायम एका समीक्षकाक आनी एक अशी व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी जाली म्हळ्यार सिमिलरली आतां एंटनी मार्कवात असले एक टेक्स्ट तुमकां अवेलेबल जाता या खंयची कविता बरी कविता अवेलेबल जाता ती प्रोमोट करची तुमकां जाय. कितें म्हळ्यार आतां कवी मेल्विन रॉड्रिगेज विल्सन कटेलाचे थोडे कविता ते एका वाचपाक खंयच्याय रिडराक जायना. त्या रिडराक एक हेल्पींग हँड जाय पडटा. ते हेल्पींग हँड दितलो एक फ्रेंड्स जो समीक्षक आसा तेका. आतां एग्जाम विल्सन कटेलाचे नो सोलो म्हणून एक कविता आसा, तातूंत थोडे थोडे सिम्बल्स ताणें यूज केला. सो दिस टिपिकली ऑफ ए क्लास स्ट्रगलाच्या संदर्भात आसा. ते क्लास स्ट्रगलाच्या विशयांत ताणें खंयचे खंयचे सिम्बल्स काण केल्या ते सिम्बल्स कशे मागीर कोलायड जावन अल्टिमेटली तो काल कन्क्लुजनाक येता म्हणल्या विशयांत ते तुमी विस्कळावन सांगले जाल्यार ताच्या विशयांत एक ललित प्रबंधाच्या प्रमाणे एक एस्से तुमी बरयले जाल्यार आनी त्या 4 रिडरांक वाचले जाल्यार सेकंड या थर्ड रिडिंगाक तो रिडर नो वचून कविता वाचतना ह्या कवितेंत तुका सगळे भितरले दिश्ट ताणें दिवचे प्रयत्न केला म्हणल्यार ताका कळटा. मार्शसाचे मागणे म्हणून कवी मेल्विन रॉड्रिगेजाची कविता आसा. कृष्णदेवा पंकरे मुरली फुलो वचतना वाशांतलीतून वळो ताणें
भाषांतले करून वडो गाणें गलो गलो असतात लुकली मना कविता ताचे पयलें ताचे फाटल्यान एक पाठ खंय आसा तो ग्रीक तत्वशास्त्री कोण मार्क्स आसलो तो केलोले वताकार वतलो ताचे उपरांत कशें ताका टॉर्चर करतले पयले सगळी स्टोरी आसा आनी एक विल्सन कटलेची एक कविता आसा घरगाथाना म्हणजे सी ती एक भोवशे वाक्याची कविता घरगाथाना म्हणजे म्हणाले ते नंगेले म्हणल्यार एक बायल मनीस आसले केरळा ताका ते स्थाना वयर टॅक्स भरचे पडटा तेजे पण कट करता आनी दवरता आनी मारता सो तुम्ही म्हणाले कवीने काय बरोवना स्त्रियाचे म्हणून इतलें क्रूड बरोवन घालना घरगाथाना म्हणजे म्हणून सो इट इज व्हेरी क्रूड दॅट इज अबाउट स्त्री स्वातंत्र्य विचार ते ताचें टेक्स्ट घरगाथाना म्हणजे म्हणून तें ताचें एनकावंटर म्हणल्यार तुका आसा सो तें ताणें बांदून हाडला किंवा तें हाडला ते नंगेले म्हणून कोण एक आदिवासी लेडी आसले ताका ते मलक्करा म्हणून पयलें टॅक्स घालतले स्थानांतरीत वयर तांकां कट्ट करताना केलें दवरलें ताचे वयर बांदून हाडून ते ताणें स्थानांतरीत बांदून हाडलें So that kind of हे आसा पळय पोएट्री नॅरेटिव्स बिल्ड करपी जेन्ना ते गोश्ट आमच्या स्त्री कवयित्री दिले जाल्यार म्हाका पूण आतां ना म्हण न्ही आतां विल्मा वटवट तशें आसात मागीर हांगा सदांच अभ्यास ना म्हाका आनी आतां जनरेशन पळयतली थोडे कवयित्री बारीक अपुरबायेचे नॅरेटिव्स दिते आसा आनी आय एम हॅपी फॉर पोएट्रीन वेगवेगळे एक्सपेरिमेंटेशन जाले ह्या एक्सपेरिमेंटेशनान लॉंग छंद लांब छंदाची कविता मोठ्या उतरांची कविता गीत कविता असे गझल कविता असे प्रकाराच्या संदर्भात एक्सपेरिमेंटेशन जाले तसे कोंकणी काव्यांतले एक्सपेरिमेंटेशन तुमकां कितले जाणवलां गीत प्रकार मुळांतल्यान गीत आमी कवितेचेर उलयता पूण आमचे कडेन गीत हो काव्याचोच भाग न्ही आनी त्या संदर्भात तुमचें कितें समीक्षक म्हणून बरें गीत येता आमचे कडेन काय ती परत कविताच जाता खुबश्यो कविता आणि गीत त्याच्यामध्ये एक केमिस्ट्री असता ताका मीटर पाहिजे पडटा आणि गीतकार आणि जर इफेक्टिव्ह जावन ताचे मेसेज सोसायटीक दिवंक शकता एका कवीन फेमस म्हणजे की 3 वाटे स्पीड आणि एका गीतकार फेमस आसा बेस्ट एक्झाम्पल इज विल्पेरे वेपर्स विल्पेरे वेपर्सान जें मंगळुरांत बरयलां आणि ताच्या काळांत ताणें मेसेज दिवचें काम केलां खंयचेंय करूं ना कोणेंय करूं ना आतां ताच्या काळार दुसरे कविता बरयतले आसले चांपाते कसो आसलो ताचे कविता आज पॉप्युलर जाता आधुनीक तो कंटेम्पररी जाले पूण विल्पेरे वेपर्सान ताच्या गितांद्वारे जे खंयचे मेसेज दिवंक आसले आनी सोसायटीच्या खंयच्या प्रश्ना फुडें ताका जोडून घेवंक आसले आनी रेस्पॉन्स दिवचे आसले ते ताणें इफेक्टिवली दिलां आनी गीत ताका तुम्ही खंयची आंदोलनां पळय सिद्धलिंगय्यान केलें दलितांचें आंदोलनां पळय या महाराष्ट्रांत जावन घेतलें पळय तर खंयच्याय आंदोलनान चड जावन गितां आसतात कित्याक म्हळ्यार रीच इफेक्टीव आनी इजी रीच पूण कविता तुका सुलभें रीच जावंक इल्लें कश्ट असल्या संदर्भांनी गीत चड उपकारा पडटा हे प्रयोग बरे पूण चापरा देखो कसो कवी तो म्हणून ताका मेळना मर्याद आज विशेष तरान मेळटे आसा आमी जवळ तो गोंयांत मेळिल्ली आज मंगळुरांत ताका मेळटे आसा ती बरी गजाल वेगवेगळे फॉर्म्स ओके पूण ते काळाच्या गरजे देखील एक्सप्लोर करूंक जाय काळाची गरज समजून एक्सप्लोर करूंक जाय आतां उदय बाबान उतर म्हळ्यार आज रस्त्यार बसची गरज ना केन्ना गीत गरज ना तुमकां गीत नाका कवितेन काम जाता जाल्यार कवितेन काम करा पूण विल्पेरे वेपर्सान सांगितलं गीताची गरज असते कारण सिद्धलिंगय्याकडे वाचतो तेन्ना गीताची गरज असते दलिताचे मुवमेंट जाता सो काळाची गरज समजून त्या प्रमाणे काव्याचे फॉर्म चड करून एक 2 तरी विस्तार ऑप्शन म्हाका पडटा आनी म्हजो मुळांत प्रश्न असो आसा की जे गीत म्हणून आमचे कडेन आयलां ते कितले पावंड्यार पावलां गीत म्हणून जे आयलां ते कितले पावंड्यार पावलां असो प्रश्न आसा तसो पूण ताका तितलो वायट बरो आसा गितां बरी गितां येते आसात अंगाची बरी गितां आसात पूण ताची मेसेज पावते आसा स्ट्रॉंगली पावते आसा थोडे कडेन आनी गितां जाता सिनेमाची गितांचे रीच वेगळे आसता आल्बम आतां सिंगल जाल्यार ताची गितां वेगळी आसतात तुमचे लोकगीत ताचे वेगळे आसतात वेगळे प्रकार आसात पूण खंयचे
ऑडियन्स ते इम्पॉर्टंट पूण वायट ना पूण कविता कडेन ती आतां छापराचे थोडे कविता तुमी पळोवंक गेल्यार ताच्या संशोधकान बुकान आसले ते कविता ते मोत्या म्हणून आनी एक संग्रह केला तो नागरिक अवेलेबल आसा दोन्ही हय कन्नड आनी इंग्लीश. तेंच सुद्दां तूं गितां जाल्या पूण हांगा आसली कविता गितां जाताना ती बदलावण कशी जाल्या ती आमी पळयली कित्याक हांगा तो वस्तू डायल्यूट जाल्यात थोडे फावटी विचार आनी ते मिटर खातीर या ट्यून मेळाचे म्हणल्या खातीर उतरां बदलावण जालां तेय आमी समजून एक मुद्दो तुम्ही उपस्थित केला या समीक्षा पुस्तकात की ह्या आपण जे काम सुरू केला ते हांव एकलो कसो मुखार व्हरतलो असो एक मुद्दो तुम्ही उपस्थित केला. शणै बाब एकलोच आशिल्लो, माधव मंजुनाथ सानबाग एकलो आशिल्लो, कविता ट्रस्ट मुखार व्हरपी एकलो आशिल्लो. आज खूब जाण जाले तांचे बरोबर सांगाता आमी औंडेता तुमी एकले ना. हम तो अकेले जो चले थे लोग आते जुड़ते गए और कारवां बनता. हय तुमी एकले नात पूण एक म्हाका केन्ना दिसता की अलिप्त रावप समीक्षकान निष्पक्ष रावप हो एक भाग जालो. तुज्या साहित्यासून ताजे साहित्यासून साहित्य म्हणून पळयतलो, निष्पक्ष रावून पळयतलो, तटस्थ रावून पळयतलो आनी परीक्षा करतलो अशें आसता. आमचो आनी एक एस टी तेंडुलकर म्हणून आसा तो वालोर बरयलो ताणें तोय बी तसो कडक बरयता आनी तो भितर मिक्स जायना लोकां भितर, तो अलिप्त रावता. तशें तुमकां अलिप्तता आवडटा? लोकां संगत मिक्स जायना म्हळ्यार तुमी म्हणटात बरो येणाऱ्या संगत मिक्स जायना म्हणून बरोडा सांगता जे तो लोकां संगत मिक्स जायना म्हणून नाका कित्याक म्हळ्यार ही मिक्सेस विथ द सोसायटी. द रायटर्स इज नॉट द सोसायटी. यू शूड बी आमी 4 जाणां बरो येणाऱ्या कडेन मिक्स जायना तो सोसायटी कडेन मिक्स जायना म्हळ्यार निश्कर्शाक आमी येवंक ना. ही मिक्सेस विथ अदर ग्रुप्स. तो ते लोकां कडेन वचून बसता काम करो अर्थान ताणें बरे परिणाम दिले. सोसायटी पळयला की ना की इम्पॉर्टंट. Writers' fraternity is not a society, it is only 10% what they perceive and what they present in literary form. So, I or anybody cannot come to a conclusion that the society can mix ayna. त्या निष्कर्षाक म्हाका येवंक ना. एस.टी. तेंडुलकर may be mixing in his own society. तो पेपर वाचता आसतलो, तो लोकांकडे मिक्स जाता आसतलो, त्या संमेलनात वचून काही पार्टी बसता आसतलो. त्या निष्कर्षाक येवंक जायना. ती अलिप्तताचें डेफिनेशन आसा पळय तुमी म्हणटात ते म्हाका मान्य ना. अलिप्त म्हणल्यार लेखकाकडे मिक्स जायना म्हणल्यार अलिप्त जाता नो. अलिप्तता दोन अर्थान घेता. दोन अर्थान एक निष्पक्ष रावप, फावर करप ना, आपलो इश्ट म्हणून बरें बरोवप आनी तो आपल्याक आवडना म्हणून ताजेर वायट बरोवप, तटस्थ रावप हें एक जालें. हें निष्पक्ष रावप. निष्पक्ष रावन ते केरळा साध्य जाता म्हणल्यार when you quote the text तेन्ना निष्पक्ष तूं कितें नांव घेता आनी तें क्लियर सांगलें न्ही उदय बाबान. कोंकणी बरोवप सगळें हें बरें ना म्हूण सांगचें नाका. तुमी टेक्स्ट उल्लेख करा, प्रतिकार कोण म्हणून उल्लेख करा आनी सांगा तूं निष्पक्ष. बऱ्या समीक्षकाक हें लक्षण जाय. तेच हांव म्हाका अपेक्षा ती टेक्स्ट उल्लेख करा आनी टेक्स्टाची लायन उल्लेख करा आनी अंधश्रद्धा चुकलो म्हणून सांगा जाल्यार तूं निष्पक्ष आसा. इवन इफ तुमचें नॅरेटिव्ह रॉंग जाल्यारय तुमी निष्पक्ष आसा. म्हाका तूं खूब करतालें डिफेन्साक. सो आमचो वेळ जायत आयला तेन्ना हांव आवडेता जशें वालोर ह्या पुस्तकान आमकां देख घालून दिलें एस.टी. तेंडुलकरांच्या की निष्पक्ष रावप, तटस्थ रावप आनी संदर्भय दिवनूय उलोवप आनी तो व्हडलो कवी लोकांनी मानून घेतला म्हणून तो समीक्षक म्हणून तो मानून कितलो घेता घेना हें रजाव दाखोवन दिवप अशी समीक्षा आमचे कडेन वालोर पुस्तकांतल्यान आयल्या. तशी आनी देखी येवच्यो अशी वाट पळयतनाच हें रुपा आनी रुपका पुस्तक आयलां. अशी समीक्षा जायत रावची. आमकां समीक्षे विशीं वेगवेगळे आयाम मेळत रावचे. समकालीन साहित्यान कितें घडटा तें कोंकणींत कितलें आसा वो ना हेंय आमकां गायड मेळचें, एडवायज मेळचो, मार्गदर्शन जावचें. आनी तुमी एकले म्हणटात समीक्षे भितर हें कार्य कशें वतलें हाजो विशीं हुस्को काडटा. हो हुस्को काडचो न्ही तुमी तुमचें एकलेपण सिद्ध केलां त्या आनीक मागीर बेतो घाला ते वण्टी वयर येवनी ताजेर आपूण पाखें सरतले ही आशा आमी बाळगिता. आनी एच.एम. पॅरनर हांकां व्हड नमस्कार करता आनी तांच्या समीक्षकी जिणेक खूब खूब परबी भेटयता
धाडस भेटयता आनी आत्मसन्मानान तुमकां आमी सलाम. देव बरें करून म्हणटात. आनी आज ज्येश्ठ साहित्य आसा ते भाई आनी उदय बाब ते आमच्या कार्यक्रमाक आयले आनी आमकां तांणी आशिर्वाद दिले ताचे खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे हांगासर अन्वेषा बाई आसा तिकाय हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी आमचे कदम बाब आसा ज्येश्ठ कादंबरीकार आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करून म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें.